संवसारान सगल्या वस्तू परस सांग खंयचे वस्तूक वालोर कोणाच्यानूच तो आयज पासून तिचो करूंक जायना वालोर हांसयता खेळयता देखोंक येता पळयतो ती जावन आसा एक विकाची कातोर बसली बसाय ती ओडतोता आख्खो संवसार ती आलोयता मनशाक केन्नाय ती वयर काडटा आनी तुज्या तोंडान ती तुका तोंडान घालता बसली बसाय ती ओडतोता आख्खो संवसार ती आलोयता मनशाक केन्नाय ती वयर काडटा आनी तुज्या तोंडान ती तुका तोंडान घालता वस्ती जावन आसा चड कातकी हातून कसलोच दुबाव ना आपुणूच म्हणटा पोजवेदार आनी कोणाकूच पियेना दोळे बरें कोत्ता आनी वायट करचें सोडिना तुका कोणान घातल्या बोगोर रावना कसल्याय कामाक फुडें रावता हांसयता रोकडोच तुका रोडयता बाजार सोत उलयता आनी फूट आसलेले ते सोत करून दाखयता कसल्याय कामाक फुडें रावता हांसयता रोकडोच तुका रोडयता बाजार सोत उलयता आनी फूट आसलेले ते सोत करून दाखयता सोत उलोय म्हूण देवान सांगलां केन्नाच फोट मारी नाका बरो रस्तो सोडून वांकडो रस्तो दाखयता तर तुका तिका लागून तूं बसतलोय हें मात तूं विसरो नाका देखून सांगता तिका चोडूय पातये नाका दिसोंटोन कोत्ता गोराब्याची वाट लायता ती मनशाक फुलाची केन्नाच नैतिका पातयोची दिसती जावन आसा एक नोश्टी जीब मनशाची दिसोंटोन कोत्ता गोराब्याची वाट लायता ती मनशाक फुलाची केन्नाच नैतिका पातयोची दिसती जावन आसा एक नोश्टी जीब मनशाची दिसती जावन आसा एक नोश्टी जीब मनशाची I saw
आयज कांतारशें कोत्ताय तर पयलींच पळाय गो वडील माव उनी अशें सदांच कांतार कोत्ता आनी जाय ते पावटी म्हाका अशेंच कांतार म्हणून दाखयता. आय सी कांतार कोत्ता जाल्यार हांवें आतां कांतारांक ओडून तिच्या वॉयस घालून कॅसेट काडचें पडलें ना जाल्यार ती आत बरोवन त्या दीस वचचें पडलें. पुरा 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 चोडी म्हाका पोंकक मारे नाका. जाणा होले तुझे कांतार आयकोन हांवच नको जालो. हांव निदान हांव सोपण्यात आपयतो. उपरांत होले हांवें म्हाका चिमटो काडलो तेन्ना म्हाका गमलें की हांव निदान ना हांव सोपनान ना पूण सारकें कांतार आयकोता म्हणून. उपरांत हांव तुजें कांतार आयकूंक भायर आयला. अशें आनी फ्रांसीस तुका कांय एक दीस सांगना. हे आनी विचारता न्ही तुजो आवाजूच आयकोन हांव सोजमलो आमगे रिटायरोज येवन कांतार कोत्ता म्हणून. हे तुमची खोशेची खबर आयकोन म्हज्या दोळ्यांनी खोशेची दुकां वतात. कितलो तूं मोग आनी मोय पास दिताय म्हज्या भावांक. वय 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 भावांक मोग दितात आनी तुजो मोग आनी मोय पास करिना मिस्ता. तशें न्हय तें. तो शेना जाल्यार वांयगे तें कितेंय जावं. पळय आगा म्हज्या गोवा तूं जावन येतली म्हाका भाव ना म्हणून हांव सदां देवाक शीण कोत्ताली दुसऱ्याची भावा भयणांक पळयतो. पूण तुजे लेगी काजार जावन देवान म्हाका तेच भाव फावो केले. एक जाण मोग आनी मोय पास दिवकूच जाय. नॅचरली दिवकूच जाय. काय कितें म्हणा हांवें फकत म्हणून हांव खोशी काळ जाणटान खोशी म्हणून. होय होय आनी चड मोग जाणे म्हाका कोणाचो जॉनीचो. कित्याक देवान ताका मजबूत कोट दिला आनी सुरोपय दिला पूण नोदर दिवंक ना तेका. पुणे एक व्हडलें देवाचें देणें तुजे वसले आमकां मनी फावता. खरेंच आमकां इतलो माय पायचो मोग मेळोंक ना जितलो तुजो मेळलो. देखूनच हांव तुजी माय आनी पाय जाला. ह्यो कात जावन आसा तुजो पाय आनी ह्यो कात जावन आसा तुजी माय. पुणे तुझ्या एक उतर आमचे काळजान रिगता आनी आमचे खालीच खोशेची दुकां रोखता. ही खुशालकाय गोंयच न्हय आयच्या दिसांनी आनकी व्हड खुशालकाय येवपाची आसा जाणाय तूं. ते म्हणल्यार तुमच्या दोगांयचो बरो रिजल्ट. होने ते पासून दास्तिकाची कसलीच गरज ना. 100% शुअर. 100% शुअर. कारण आमकां आमची खात्री आसा आमी जे रितीन पेपर केला ते रितीन आमी पास जातले म्हणून. आनी इतकेंच न्हय होने त्या भायर तुजो आनी इरमावचो आशिर्वाद आमच्या पाठीची आसा. सुनी आशिर्वाद आसा. बुकेलात मिस्ताचा नाश्ता तयार आसा. चला भितर वचात. भितर वचा नाही. बरें वेता बाय वेता. पुणे कितलो तूं आमकां मोग दिताय उणे. खरेंच आमकां माय पायचो पासून इतलो मोग मेळोंक ना. पूण देवान म्हाका निर्मोग ना हें सगळें पळोवंक कित्याक म्हाका कुड्डो केलो देखून. तशें म्हणो नकाय. सदां देवाचेर भावार्थ दवर. देवाची पदवेक शिमानी मेळ ना. तुजो भावार्थ आसत जाल्यार तुका तुज्या संवसाराचो उजवाड परत मेळटलो. आयकलाय हांव तुज्या पासून सदां देवा लागीं मागता आनी सदांच मागतली. ये बसून तुका भूक लागूंक ना मिस्टर. अजूनही तुम्ही हांगात आसात. तुमची घोस झालमात केन्ना काबार जायना. दीसभर कुचू 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 गोजाल चालूच आसा. जेलसी कॅट. आय एम नॉट जेलस. हांव म्हणटा कितें थोडो वेळ तरी मातशें ताका भितर वचो न्ही तुका तरी कितें काम करूंक जाय. कुचू 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 घरात तो राहा तो. चल चल आमी या. डेव्हिड हो डेव्हिड. इरमाव डेव्हिड आयक हांव तुका कितें सांगता ताचेर तूं आड येवचो नाय म्हूण हांव सोजमतां. इरमाव इरमाव सोजमला तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदताय तो. कितें तूं म्हाका सांगूंक सोदताय तें तुका खुशी आसा म्हणून हांव डॉक्टर जावची अशें न्हय. अरे हें तुका कशें गमलें. इरमाव तूं आनी ओनी बेडरुमान जें कितें उलयतात न्ही तें सगळें ओनी आमकां डेकटो सांगता. व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड. म्हणजे हांव कितें उलयता तितलेंय तुमच्या कानार पडटा. दिस इज व्हेरी बॅड. ह्या फुडें हांव तुका काय सांगतो. इरमाव पळय इरमाव हांव जाणा तुका खुशी आसा म्हाका डॉक्टर करची. होय हांव म्हणटा डॉक्टर जावंक कितकोच खर्च आसा आनी इतलो सगळो डुडू तूं खंयच्यान हाडटलो इरमाव. अरे पिशा तुका दुडवांचे कित्याक पडला. हांव खंय ना हाडटलो पळय तें हांव खंय तरी हाडूं. तूं फकत तयार जा शिकोवप दॅट्स ऑल. इरमाव हांव बरे भाशेन जाणा ह्या घरान जोडकार फकत तूं एकलो. तुजो पागार कितलो आनी आमचो घरचो खर्च कितलो आनी डॉक्टर जावंक कितके सगळो डुडू. इरमाव अरे आतांच हांवें तुका पयलेच उलयतना कितें हावरलें. हांव तुका कितें सांगता ताचेर तूं आड येवचो नाय म्हणून सोजमता. तुला हाडले हां
ऐक म्हाका तू बेस्ट MBBS डॉक्टर जावपाची खोशी ना. आय वॉन्ट यू टू बिकम अ स्पेशलिस्ट आणि स्पेशलिस्ट जाल्यार म्हणटो तुका हांव लंडनाक धाडटलो. लंडन? येस आनी तूं तुका व्हडलो बरो दोतोर करतलो. FRCS म्हणून पेटवलो. Thank you. आय डोंट वरी. Thank you. तू शिक. हा तू शिक. नाश्ता तयार झाला. नाश्तो तयार झाला. नाश्तो तयार झाला. या संवसारान आनी दीस काडपाचे न्हय. गोंय सिरीज ना म्हणून एकदम चोरयो किरमी जाता. ह्या गोंय आमच्या सिरीज आसून आमच्या गोंयकारांक सिरीज दिनात. देखून हांवें चिंतलां जरी तर पयशे करूं कोणूच म्हाका पयशे दिना जाल्यार हांवें चिंतलां कोणाक पूण टोपी घालतलो आनी पयशे करतलो म्हणून. आयज तुमी समजशात हांव पुलीस नेसला म्हणून. हांव पुलीस नेसला पूण कित्याक लोकांक नागोवन कोणाक टोपी घालूं. म्हाका जाय तितल्या वेळान धरून ताका टोपी घालूं येता. हांव असली पुलीस न्हय हांव नकली पुलीस. कोण येता हांव हे कोत्ता. हे कोण धोंडेकार जावंक जाय. एका येयले म्हणटूच एका धोत्ता आनी थंय दम दिता. बरें हांव पळयता कितें कोत्ता पळय तें. येवन ताका दाखयता. चोय चालू. अरे तुझे म्हाका तुका एकूच सांगपा इतू दीस हांव तेंच चिंतिता. अरे इतू दीस तूं म्हाका कितू दिसान आयज मेळ्ळा. म्हाका तुका एकूच सांगपा म्हणटा हें हांवें चिंतिलां आनी आमगे वाड्यार सगळ्या लोकांक चिंतिलां तुका एक ऑर्गनायझर करपाक. बीट शो करपाक तूं सारको टॉप ना रे. बीट शो करपाक जाय तुवें ऑर्गनायझर. वर्सा बीट शो केलो न्ही मे त्यात बांदगो हांवें सगळे सोड्या बाबा बीट शो हाजे रागा जायना का. कित्याक रे बीट शो डान्स ऑर्गनायज करपा हांवें सगळें सोंडिला आतां. पूण कित्याक रे कितू जोड आसलो मरे तितून. केलो ले बीट शो सारको हे मेळना न्ही. हिशोब मेळना देखो हांवें सोंडिला. देखो आतां कॉलेज वयता. वॉट मॅन कॉलेज लायफ वॉट गर्ल्स यू नो कॉलेज शिकू कॉलेज वयत न्ही. बरें भुरगेपणान आसतील मरे तूं कॉलेजी वचपाचें. ना शिकपा गिन्या ना तेल म्हाका. हा पूण खंयचे कॉलेज वयत तूं. कार्मेल कॉलेज न्हय. कार मेलू. वय कितें जालें. अरे हांव जाणटे भाशेन कार मेल म्हणटा ती ओन्ली फॉर गर्ल्स मरे. ओय रे गर्ल्स मरे चोडा मरे. हय चोड हांव वयता ती शिकोवं येता रे. आनी तूं. हांव गार्डन शिकोवं वयता. म्हाका येला तेच न्ही. वयर कॉलेज एक कॉम्पिटिशन जालें सिंगींग कॉम्पिटिशन कातार वचपाचें आनी म्हाका फर्स्ट प्रेम मेळ्ळा. फर्स्ट प्रेम आनी तुका बिग सिंगर न्हू. बिग सिंगर म्हाका दिसता पूण खंयचे कांतार मेळ्ळो तें. तें रे हिंदी बेस्ट कांतार. बेस्ट कांतार. हा तें कांतार म्हणून म्हाका फर्स्ट प्रायज गुड्याला दिली तुमी. गुड्याला म्हळ्यार कांयट ना गुड्याला. मागीर आमी बरी कांटी घालची तेका. कसल्या घाल्या पूण तें कांतार तें हिंदी बेस्ट कांतार तें. म्हाका आयकोंक जाय मरे. म्हाकाय कळोंक जाय. म्हाका कित्याक दुसऱ्या लोकांक सांगूंक जाय आमगे एक बरो सिंगर आहा म्हूण. हिंग मुडचें पळय म्हाका आयकोंक जाय न्हू. म्हळ्यार ते कांतरा डिफेक्ट ते म्हळ्यार मरे मुलोले कोडे सगलो लोक कुटोवन वयता कित्याक ते हांव नको. ना 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 गोडे लोक भायर रावन आयकते आसतले. भाटवा भायर रावन आयकते आसतले. पावरफुल वॉयस न्हू तुगेलो. हिंग म्हळ्यार हय लोक कुटोवन वचत. ना 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 म्हट तूं म्हाका आयकोंक जाय तें. जाल्यार मुठा चल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 पुरो 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 21 22 23 24 25 पुरे साहेबा पुरो 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 26 27 28 29 31 अरे पुरो 31 32 33 34 35 36 30 हांव तुका ताकोले 36 काबा करून थिंग लोकांन पासेंट्स काचकान 2 लॅक्सांचे काडले. 2 लॅक्सांचे काबार केल्ले. 2 लॅक्स एक लागून तुका पयल प्रेम मेळ्ळो. ते कांतरा पाड पळो. ते कांतरा बिझनेस म्हाका नाका चोय. आतां हांव टुरा गेलो कोणी आमगे मोडक्या बिझनेस हांव तुका सोड गेलो केस जाला मोडक्या बिझनेस तूं बीट येयला आजी हिशेब जाव सगळे मेळोन 513 रुपया येयले. 513 रुपया सगळे. 513 म्हळ्यार 3 8 जावपा जाय ते 3 एक म्हाका एक तुका आनी मेरी ते हेच म्हाका सांगना तूं मेरी वांट म्हणटो त्रास काडे दोगांय आमी. अरे तेगे कितें तेगे दुखो ना. हाल कितें त्रासान पडले जाल्यार आमी पडले. समज हो बीट गेलो कोणी कोणा 20 रुपयांक घर लागोलें. गोंय सोण वचपा जाय कोणी आमी पळोवन वचपा कोणी आमी. ते सुसेगाद आपल्या दुखणार बसतले तेका वांट नाका.
दिलोय लगून जाल्यार मरे मातशे क्वार्टर दिया क्वार्टरचा क्वार्टर 200 करून आम 104 रुपये दाख दवरया आमकां 200 मरे आनी 104 रुपये त्या हय हा चोय हे बिझनेस बेस्ट न्हू आमगेले तुका दिसना आनी गव्हर्मेंटाक कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान सांगला कसलेय तरी बिझनेस कोण पोट बोच आमगे बिझनेस गव्हर्मेंटाक काय तो गव्हर्मेंटाक कोण सांगता गव्हर्मेंटाचो कायदो म्हणून अरे तुम्ही नाका जाले बिझनेस करता मडकेच बिझनेस करता मरे तुम्ही कोण सांगता कोण सांगले तुका कोण सांगले हांवें सगळे तुमच्या आयकला अरे तुमच्या बरोबर अनेक बिझनेस करपाक कोण आहा रे कोण आहा रे ते मागीर सांगता पूण तू कोण सांगला आम बिझनेस करताय म्हणून कोणे सांगला कोणे सांगून म्हाका जाताय तुम्ही मेरे बरोबर बिझनेस करिना हे मडको घेना रे तुम्ही मडको घेना घेताय रे साहेबा सांग घेना जाल्यार घेताय रे साहेबा पैसे घेयात पूण एक सांग तू आत कित करपाक सोदता आमकां हांव तुमकां व्हरून करतला व्हरून फोन करतलो सोद म्हणा आम भितर उडयता वय भितर उडयले स्वातीर आम दोगांक काडून भायर उडय रे भायर उडय पयशाला हे सोडून नाकाय पयशाला पयशे व्हर आत तो लाली पुलीस न्हय जावं साहेब जरी जर तुमकां पयशे दिवंक जाय जाल्यार म्हजे पयशे बोल्सांत घालूंक जाय तुमी हांव पयशे हातीन घेता तसलो न्हय हांव कोण को पुलीस न्हय म्हजे तुमकां व्हरून फोन करीत स्मिजून नाका तुमी आनी बँक पुलीस तो बोळ सांगता एक सांग खंय घालपा ते बोल्सांत घालूंक जाय हेंगा घाल खंयसरी घाल पोस्ट बॉक्स नंबर कितू हेजो हे तू सोडूंक नाका आमगे तो दुसरे पार्टनर आहा त्या कोण जाय न्हू सांग पळया तुमचो पार्टनर कोण आहा इचो ती बायल मेरी ती बायलाची मेरे हे तेंच हे येवनी ते दाखयता कोण पळय ते हे गो ते बरें सांग आर तुम्ही म्हाका चिकाड करून द्या तुम्ही सुटोवन तुम्ही आयज ना फळे तुम्ही म्हाका मेळत येयलात हांव तुमकां पळयता केन्ना मेळत येयलात पळय तुम्ही दुनिया वो तुवें संसार घडलो म्हूण सगल्यांक भोगली खुशालकाय मनशा कुळाक संवसारान तुज्या दुडू भांगार दोड्यार हाडटा साय आदी 12 भुरग्यांक जल्मान हाडीत तर पयलो प्रेम दितालो पुर्तुगेज पाय आतां दोगांच पुरो म्हूण व्हडलोच बोड मारतात दोतोरान जाय तेच काडून उपाय बद कंट्रोल करूंक जाय ती वखदां काडल्यात तोरी सुखी ना पळयना साव आतां भुरगे पोटान रोचला आसतना मारून गो बायलां भोगतात पेसाव भुरगे म्हणचे दौलतगाराची चेडो जावं चेडूं जाल्यार आसता बेसाव भुरगीं नासलेलीं भोगतात फुगासाव जाल्यारूय घेतात माल्ली साव बद कंट्रोल करूंक जाय ती वखदां काडल्यात तोरी सुखी ना पळयना साव आतां भुरगे पोटान रोचला आसतना मारून गो बायलां भोगतात पेसाव भुरगे म्हणचे दौलतगाराची चेडो जावं चेडूं जाल्यार आसता बेसाव भुरगीं नासलेलीं भोगतात फुगासाव जाल्यारूय घेतात माल्ली साव जे सांगोंक पावलो गो बायलांक लागोन आयकात कितें घडलें जिवितान नवीच काजारी लंडन रावताली दोगांय गो बायलां आसली सुखान भांगार दुडू गिरेस काय जायतीच आसली ती म्हणो इतल्या वेगी भुरगीं नाका कोतान आपाली पाख्यावताना बायल गो दोगांय तेच्या भुरगे खंय रोचले पोटान सुमार थोडेच तेंपान बायलेक पळयत तर कशी चलो ती बेंडाक धरून
7 म्हयन्याच्या येस्तादार आसली म्हूण दोतोरागेर वेली टॅक्सी करून गो बायलां पळयात कसल्या काळजाची रोचलां त्या भुरग्या ताय जालीं दारून दोतोराक सांगून हे भशेन करून त्या भुरग्याक उडयले मारून सुमार थोडेच तेंपान बायलेक पळयत तर कशी चलो ती भेंडाक धरून 7 म्हयन्याच्या येस्तादार आसली म्हूण दोतोरागेर वेली टॅक्सी करून गो बायलां पळयात कसल्या काळजाची रोचलां त्या भुरग्या ताय जालीं दारून दोतोराक सांगून हे भशेन करून त्या भुरग्याक उडयले मारून म्हयने कुसव्यान उरलेले तर हे भुरगे जावपाचे तिका संसाराचो या उजवाड पळोवपाचे पोटा नशीब ना केले ताका हे भुरगे ताका रातचे दिसती पडोन विचारता कित्याक तुमी मारले म्हाका ताची उतरां आयकोन कोण भिवोन कडकडो म्हूण भुरग्याक आनी मारप नाका स्वप्नान पासून ताणी चिंतूंक नासले अशें घडत म्हूण ताच्या विधान हे भशेन करून भुरग्याक मारनाका म्हूण ताका कितले सांगले दोतोरान बऱ्याक सांगलेले आयज काल कोणाक नाका रातचे निदान भुरगे तांकां दिसता घरान कोण जाणा शेवट या गो बायलांचो कितें जाय तो लंडन शारान स्वप्नान पासून ताणी चिंतूंक नासले अशें घडत म्हूण ताच्या विधान हे भशेन करून भुरग्याक मारनाका म्हूण ताका कितले सांगले दोतोरान बऱ्याक सांगलेले आयज काल कोणाक नाका रातचे निदान भुरगे तांकां दिसता घरान कोण जाणा शेवट या गो बायलांचो कितें जाय तो लंडन शारान उनी हांव कॉलेजीक वता घे पॉकेट मारी तुका थँक्यू आनी तुका कितें सांगपाचें उरलां कांयच ना च्या पियेले तूं हय उनी बरें आय कॉलेजीच्या भुरग्यांच्या जायत्यो गजाली आयकल्यात देखून आतां तुका शिडकायता नीट रस्त्यान चल आनी शिकपाचेर मोद दवर उनी आयज पासून हांव तुज्या उतरा वयर केन्नाच चलोंक ना आनी त्या फुडें केन्नाच चलचो ना न्ही त्या वायट रस्त्यान चलोन हांव म्हज्या वडिलांचें नांव केन्नाच खाला घालचो ना देव तुजेर बेसांव घालूं चल आनी बेगीन घरा ये कॉलेज जालें म्हणून तेन्ना तेन्ना भोंग रावं नाका ओके कोणाची चीट आयल्या डेविडाची कितें बरयलां वाचता आनी किरमांव सोजमोतां सुरेश्वराच्या कृपेन तुमी आसतली म्हणून बरी नासतनाच कसली पिडा तुमच्या सवें जसो हांव हांगासर आसा चीट बरोवंक कारण म्हटल्यार म्हाका MBBS एग्जामीची टर्म फी भरूंक आनीक 25,000 रुपयांची गरज आसा सोजमोतां म्हजी चीट बरोवन तुमी वाचतकूच आदल्या परी तुमी म्हाका पयशे धाडल्यात तेच भाशेन हेवूय 25,000 हे 2 दिसां भितर पाठयतलीत म्हणून इतल्यान चीट सोंपयता दिवन सगळ्यांक रेकाद तेच परी व्हडलो रेकाद बाब रॉयाक तुमचो खालती डेविड कितें बरयलां न्ही 25,000 रुपया धाडून बरयल्यात आनी ते जाल्यार बेगीन वय 25,000 आनी इतले सगळे दुडू तुमी खंयचे धाडटले तेंच हांव चिंता कोणा इटी आयल्या
देविराची कितें बरयलां सगळे काम सारकें जालें म्हणून बरयलां पूण 25 वर्सां बेगीन धाडून बरयलां कितें बरयलां 25,000 रुपया बेगीन धाडून बरयलां कितें जालें हांवें सांग खरा 25,000 धाड बरयलां तें बरें आसा पूण बेगीन धाड म्हणा पळय ताका लागून हांव मातसो चिंतूंक लागलो हांव जाणा तुका आगोडाय लागतली म्हणलें इतलें सगळं दूद काय करूं आगोड न्हय पूण इतले बेगीन तू कांयच भियेना काय हांव म्हजें भांगर उरलां पळय तें पिण्यार दवरया आनी दुडू घेवया आनी ताका धाडया भांगराची तितली गरज ना हांव हें करता हांव म्हज्या बॉसाशी येता फुडल्या म्हयन्यान आमकां बोनस मेळपाचो आसा त्या बोनसाचे हांव थोडे एडवान्स मागता आनी हांव ताचे लागीं लोनूय मागो जाल्यार तो म्हाका येतलो कित्याक तो म्हाका बरो करता हां बाबा राक सांग मातसो हांव गडबडान आयला म्हाका झोप गेलो म्हणा प्लीज ओके येता धांवन कित्याक गेला बाबा ताका ऑफिसान वचोंक लेट जाता म्हूण धांवन गेलो तो रोखडो येतालो पळय अंकल डेविडाची चीट आयला व्हडलो रेकॉर्ड धाडला तुका केन्ना घरा येतलो ताची एग्जाम जाली म्हणटच तो येतलो ओके थरपणाची निमणी एसाम करूंक जाय म्हूण चिटी तो बरयता 25 वर्सां धाडूंक इर्मा तुमचो जाय तोच वावुरता ताजी कंपनी स्ट्रायकार गेला देखून तो दुखी जाता पूण भावांक सुखी दवरूंक काळीच ताजे आशेता तुमचे इरमावाचे काळीज कितले ते उदार सदांच आमी आशेता पळोवंक तुमचो रस रोशी उडार भावाची चिंतना शाती पावन देव दितलो आमकां पूण इरमावाचे रानी वनेचे तुमी जावं नाकात मुदार पूण इरमावाचे रानी वनेचे तुमी जावं नाकात मुदार पूण इरमावाचे रानी वनेचे तुमी जावं नाकात मुदार चोय हय एक सांग म्हाका कितें जालें तो पुलीस तुका ह्या दिसा मेळ्ळा तो स्वता येतो ते दीस पळय स्वता येयलो त्या उपरांत म्हाका मेळना सो तो हूंय दीस पडलो तुका ते कांय वास्को बायनायस चललो गेल ते आयतरा आं जावं सायबा भायर ना पावलो जाल्यार परत पावपाना तो आमचे वाटेक हय कित्याक जाण तूं मोडकी घेताय म्हूण फकत ते एकल्या पुलिसा खबर आसलोली हय दुसरी आमगे गांवच्या पुलिसांक कोणा खबर ना आनी- आतां आमी आजाद दोगांय आजाद आमच्यान जायते भाशेन धंदो करपाक आमी कोणाच्यान धरूं जायना आम नशीब आहा मरे नशीब नशीब आहा चोय आयज मरे आयज आज मात बीट कितू येयला आयज सुमराचो म्हळ्यार आयज मरे मातशें लेस येयला पूण तरी पूण आसूं जावं 210 रुपया जाले 210 210 दूख म्हळ्यार आतां कोणी ना आयशायली आसूं हय हे बेकार आसले कडेन हे आवडली न्हू रे आमकां 3 आठ जावपा थंय तेन्ना मेरी धुवता होय ती परिस्थिती मेरी होटेल जालें हय आज कितें करून थोडे तरी दिया ताका आमी पयशे दिया कितें करून दिया ताका मुगे पोटे मात हांग गेल पिक्चराक गेलो चोय हे दोन पडे फकत 10 रुपया ताका दिया आमी दाज मरे हय 10 रुपया दिया रे ताका 10 रुपया ताका दिया तो ओगी राव जादूमंतर 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 जादू मांदर हय तुचो अरे खुंयचो तुम्ही म्हाका वळखना कोण अरे आनंद जादूकार म्हणल्यार आख्खो संवसार वळखता तुमी तूं वळखना म्हाका आनंद जादूगार म्हणतो अरे तूं तो हांव तो 215-20 शो केलो तो गोंया हो ते मेजावाल रेडिओ बी नाच करता हांव हे काय तूं म्हणजे तुमकां असो नाच करूं येता आम जाय संवसारान जाय आमी हा हे सांगात म्हज्यान तुमचे जी एक वस आहा पळय ती म्हज्यान 2 वस्तू करून दाखोव येता दोबरादान गो तूं खबरादान कोता आवय अरे हांव एकदम हुशार मरे ते जाल्यार आमकां ते पयशे आयता कितें करया दोबरा जातले होय दोबरादान जातले म्हणटा तो म्हणटा रे सांग मरे ताका चोय आमकां कितू पयशे आहा ते सांगू अरे हे कांयच न्हय तुमच्या बॉसान
210 आसा कोण म्हणते का हे कांयच न्हय 210 आहा ते म्हज्यान 420 420 करूं येता हा येतो फामाद जाता गेल ते पाटी त्या पुलिसान आमक नाळवले 10 रुपयान वांक मेळ्ळा आमगे कडेन दोबरा जायन आमी कितें बोले गेल ते पाटी व्हड बिझनेस अरे तुम्ही काय भिये नाका त्या पुलिसांचे पाड पडून तो असलो मनीस हांव न्हय हांव एकदम हुशार अपोज पुलीस किती आहा ते नाही जायना मरे ना रे गिरा रे नोशमा असं मुनीस मेळपा तुका भाग जाय सोय हा आमगेले हे 210 आहे 210 आहा होय. बरें तुय तर ते डबल केल्या व्हड उपकार जाय हांव इतलेंच न्हय म्हज्या टिबूल चुबूल 5 जाता पयतले करूं येता करीत राव करीत रावता भिये नाकात पळय उगडास दवरात हांव थी कोणशाक उबो रावतलो आनी थी तेन्ना हांव जादू मंतर फू फू करतलो थंयसर रावन हांव ही बॉडी तुमच्या हातीन दवरलो तुमी वयर धरूंक जाय आनी पळय हितून सगलो जादू हितून आहा आनी हांव पळय थी रावन जादू करता तेन्नाच तुमी बॉडी वयर काडूंक जाय आनी वयर काडली म्हणटूच आमगे सगळे बोर्सान म्हणजे तिचो रोजार चालू असताले तेन्ना तुम्ही बोल्सांनी पळोवंक जाय तुमच्या बोल्सान 420 रुपीस जातले होय पूण हांव थी राव तुमकां मॅजिक करतलो हरको मॅजिक करीत बोन कशी आसतली तुमी भितर पळोवंक उपकारना फकत तुमी बॉडी वयर काडूंक जाय मॅजिक कोदा ओके बाय बाय गाडी वयर काडचे ग्रेस आल्या घरी तर पयस जाल्यास को पयस कोण आम ग्रेस आदल्यानी लागपोती मागीर आमकां ते मडक्या धंद पाड पड रे हांव मारुती घेतलो मारुती वेन सामको आनी उगोत ना सामतोच तसो हांव सायकल घेतलो इसबे सायकल चोय आतां चोय हा पयस जावपाक जाय कॅंक जाली शे जाल्या जातोय जाता तर जाता चोय हा जालें नाही मरे जातले आवय कानांक आयलें कितें रे आमच्या जालें जावं साहेब पयशे हे बाणशीर मरे कोणाले अरे दोल्डी रांदो तुम्ही तो दीस पळोवन भोंवताले आनी हातीन येयले जादू म्हणून सांगताय तुम सरकोस कोण माक बेश्टे फोटो काय अगो रागू जादू जावपा आगो बेश्टे पॅच कोदा अरे मुगे दुकानाचेरी तुम्ही वडक घेताय आणि आपल्यागे बीट घेताय जाय तशी मोज माताय मात कांटा हामडा तो हुई हारे अगो चोय तुगे वाट तुका किबरादान चोबरादान दिवपाक सोदताले ते जे मनशान आमको पळय हें दिला तेणें सांगले फेमिनीन जेंडर कोणता येना म्हणून सांगत आमची जादूकार मेळो जरी तर तुका 100 रुपये 200 डबल जाता मग लागलो जाली मरे तुझं जादू बॉडी तुझी पॅच केले मदत असको जादू जाता हांवें पॅच केले मग तुगे जाय नासता राव कोण जाल जाता आवय हाचो एक उपाय हा ते चलो हे ते पण आमकां सांगलोले ते तुका लुकून करपा आता आमच्यान ते धोबरादान ओय ही बोड तूं हातीन घे तर आनी ती आम गेल मोटरी वयर काड आनी तुगेलें पळय टिना बँक हा तुगेलें त्या बँकाचो तुगे चोबरादान लेगून पयसा जालो खुशाल जाव आनी तिंगरावन चोयता आम तिंगरावन जातले मरे ते बरे वसाय तुमी हांव चोयते पयशे जाय नाही चेड्या कडेन जातले माय कितें ते चेडवाक जातलेच हांव चोयता जाय नाही केशके मिस्टर बॉन आज कितले दीस जाले काम तर गेल्या कोणाक लागून हांव नको तू नको जाल्यार तुका सांगता तुका लागून म्हाका लागून ना ते आगुस्ता लागून अरे तो आगूस कितें सजमता आपण लिडर म्हणून तो आपण लिडर म्हणून समना तो सजमता आपण व्हडलो पात्रांव म्हूण हो पात्र आनी हा कोण तूच अरे हांव कोण यू तू मुज भाशे मनीस 2 हातांचो 2 पांयाचो 4 दोळ्यांचो अरे मुंदीस म्हणून जाणा पूण म्हजे पोदीस हांव एग्या पजीस हांव मालजीस हांव कितें म्हटलें हेचे पाळ पडले हेच बरी आनी कामां रावपाचें ह्याच ते दिसा म्हाका हिंग सतायता कोण बॉडी गार्ड केला लोकांक सगळो म्हाका धाडटा ना तू कितें उलयताय हांव म्हूण सद्दां तुगे पजीस हांव तूं व्हडलो कंपनी मालीक हांव हा म्हजें नांव विल्फ्रेड सातान कारवाल इलियास मेंटल दे हॉस्पिटल हेजी पाळ पडले हेज बरे कामां रावपा निरपता हो म्हाका सारको सतायता अरे तू बडबडलाय कोणाक कितें बडबडलाय तू तुज म्हणे पळय कोण बरालो पळय दारार मारता भायर कोण येला पळय मातशें वसान चोय बस तो आगुस्त बाबीला आगूस आयला आगूस तर येयना जाल्यार तो सांगपाक आयला
आपूण स्ट्रेट भोवन करता म्हणून अशें म्हणून सांगपाक येयला तूं तो भितर पळय मातशें तूं वचना पळय चल Agosto, come in. Income, Agosto, income. Income. गुड इव्हनिंग सर गुड इव्हनिंग कितें जालां कित्याक आयलाय हांव गरजेच्या कामाक लागून आयलो तुवें लागीं कितें म्हणटा विचार हांव तुवें लागीं कितें मागोवंक आयला म्हाका कळलें तूं कितें सांगपाक आयला पळय तो बोन तुका आतां सांग नासलें तो सांगपाक आयला आपूण स्ट्रेट भोवन करता म्हूण सांगपाक आयला हेच तुवें म्हाका सांगिला तुका आतां सांगू नाय म्हाका तो सांगितलं आतां थिंगा मरे चोय म्हाका तुवें कांय सांगलो ना म्हाका कांय सांगू ना आतां सांगला बरें ना रे म्हाका कांय सांगू ना रे सर बरें कितें जालां तूं चिंताय पळय तें मागोवंक हांव येवंक ना कितें मागपाक आयलो हांव तुजे लागीं थोडे पयशे मागूंक आयलो गरजे पयशे वर बरो वर तूं येताय 20,000 थँक्यू 50,000 1 लाख वर हांव जाणा नासलो ओर ये म्हणजे तें काम करपाक जाय स्ट्रेट फाल्यां सावन बंद करपाक जाय आनी परवा सावन कामाक लागून म्हजी फॅक्टरी चालू जावपाक जाय फाल्यां सान न्हय आयजूच हांव बंद करूंक लायता आनी आयजूच फॅक्टरी चालू करूंक लायता पूण एक कितें आमच्या कामदारांची मागणी तुवें आयकोंक जाय आनी तांकां पळय कितें जाय तें दिवंक जाय हो शेरबाव तूं म्हाका सांगपाक आयलाय मागणी म्हणून मागणी तुमी मागता तितले दिवचे खरेंच बी फाल्यां एक फ्लॅट मागतले ते वेळार दिवचे तूं कोणाक आसता अगुस्ता सर हांव म्हजो आमचो पळय बोनस मेळपाचो आहा फुडल्या म्हयन्यान ताचेर एडवान्स मागूंक आयल्लो आनी थोडो लोन प्लीज बोनस हांव चड बोनस काय ना वचो करून आसलो म्हजो पयसो वेळ पिड्यार करून न्हय वच चलो बरें वेता पूण जाणो जा जें पळय आमच्या कामदारांनी मागला तांतली एक एक वस्त तूं दिनाय जाल्यार हो सोप केन्नाच बंद जावचो ना हांव पळयतलो तो कितलो कापत आहा पळय तो तेका तर भूत शिकयता जाल्यार हांव तुवें तो कारवाल हे सांग म्हाका मिस्टर बॉन कितें म्हजें उलोवप तुका कशें लागलें तुगे उलोवप म्हाका सारकें पोंच लागला ना तुगे उलोवप सारकें म्हाका एकदम बरें लागला तूं जाणा बॉस तुगे उलोवप आयकिल्लें तशें म्हाका सर हांवें एक पिक्चर चोयलीश म्हूण हय तुवें जरी तो पिक्चराक काम केलें जाय तें पिक्चर म्हाका स्वता पिक्चराक तुटून तीर जाय सर तें पिक्चर चलतलें इतलें बरें उलोवप लागलें सारकें बेस्ट केलें उलोवप हेका लागोन हांव पिशें हेंका मोठी एशेच को उलोवपाचें आसा गे तुकान 200 रुपया बॉक्सीस थँक्यू बॉस थँक्यू होय आतां वचोया आनीक त्या लेस्लीक सांगोया तेचो योग हात आनी पांव मोड म्हणून लेस्ली होय तेका हांवें पयलो सोडलेलो पूण आतां ताका सोडतो ना पूण बॉस कितें लेस्ली सारको डेंजर तो जरी तो तेका सांगिल्लो जाय तो तेका जितो मारतलो बॉस ना जितो मारप ना योग हात आनी योग पांव मोडून ताका घरांत उडोवपाक जावो इतलेंच एक हात आनी एक पांव यो नेवऱ्या काटो गोज मांदूर म्हणतो मेवता गांव पालकार तांच्या गांवच्या पुताक नोमान करून दोनूय हाते जुट्टा आसून पोटान काडी दूख गोबाल जाले सूख गोंयांक केदे ओड हाडले नांव या शिदवातूं सोंपलो रे तुका साजनाचे सूख गांव 50 वर्सां अदीक वेंग मारून ये वेदीक अग्नीची केली पूजा भोलायकेन बिगोडून ती आत्म्याच्या सोडून तुवें घेतलेली रोजा उगडास तुजो मोरोसोर गोबार घालचो ना काळजान बरोवन दवरलो मोजा
चार वजाती यातना चोन शेबसकी तुवें वेलेली आले सिन्ने कांदोली ना तुका पयलीच खूंय कोमीक पाट दिलेली क्रास्तो आनीक मार्गारीत आमच्या एकवटाक ही खोडे गंडरोवपी जालेली इश्ता गोत्ती यात्रान भावा तुवें निमणी पार्ट केलेली आयलो नाचे लुगट कांतार तुजे सोगट येदेशे भुरगे जाणा परत परत मागता आकाशवाणीर वाजता सादोता आमच्या काना आतां कोणूय गोरीत 100-200 कोरीत पूण हें गोट मोतींदर वळाला ना त्या शितान पयलीं सेंचुरीत गेल्लो तियात्र तो पुण्यात माना आयलो नाचे लुगट कांतार तुजे सोगट येदेशे भुरगे जाणा परत परत मागता आकाशवाणीर वाजता सादोता आमच्या काना आतां कोणूय दोरीत 100-200 कोरीत पूण हें गोट मोतींदर वळाला ना त्या शितान पयलीं सेंचुरीत गेल्लो तियात्र तो पुण्यात माना प्रीती जाल्ली सुवाती कोणूय बरोवंक पावचो ना इस्टेजीर तूं येताच लोकांचो तो उगडास केन्नाच कोबार जावचो ना रूपान पोंग दिसो काळो पूण काळजान दवो देव तुका पावल्या शिवाय रावचो ना तुज्या वचलो कॉमेडियन कोंकणी म्हाजी एक सासणाक मेवचो ना हांव तर तुजेर मारून निमणो आदेश करून पाद्री जायतेच दिसताले जागो नाचलो इगरोज बरोन तो चिड्डोन चिड्डोन घुसताले पूण तियात्रिस्तांक आमच्या बोटान दाखोवन इंतेराचो लोक आमकां आसताले कारण तुजे सांगाती खूंय ते दोस तियात्राक नाचताले हांव तर तुजेर मारून निमणो आदेश करून पाद्री जायतेच दिसताले जागो नाचलो तो इगरोज बरोन तो चिड्डोन चिड्डोन घुसताले पूण तियात्रिस्तांक आमच्या बोटान जोखून इंतेराचो लोक आमकां आसताले कारण तुज्या बाराबरचे ते दूर तियात्राक नाचताले दिसान दीस मार्गाय वाडटा तोगली जाली बेजार 8 दिसांक पयस पावना एका म्हयन्याचे पागार गोंयांत आमी रावल्यार आमकां बरो ना फुडार देखून डार्लिंग परदेसांत आमी काडून सोडया पार पूरा हिंदुस्तान हम घूम के आया मेरी बात सुनो साहूकार गोवा तुम्हारा अच्छा लगा जगह देखे करो उपकार कारण आमच्या आका दवरल्यार बरें मेवतेले हजार इन्यान बायले तुवें केलें उजार बाला परदेसान पळय आमी गेल्यार आमचो सांबाळटलो हो घरदार असे हम किराएदार पूरा हिंदुस्तान हम घूम के आया मेरी बात सुनो साहूकार गोवा तुम्हारा अच्छा लगा जगह देखे करो उपकार कारण आमच्या आका
आमी गेल्यार आमच्या सांबाळतलो हो घरदार असे हम किरायेदार संसारात गोंयकार आमी चोड मोय पाशे आयज तान गोंय तुज्या ताब्यात दिता राव आमकां विस्वाशी वेद बोर पोटाक लागोन आमी जाता पळय परदेशी आराम से जाकर आओ मत हो ना निराशी देव विरातीचे मोनीस गोंयकार देवा तुझी खोशी पोटभर जेवण तुका वाडटेले जेवणाच्या वेळार पावशी दुसऱ्याच्या पासत मोरोंक तयार गोमट्याक घालून फाशी वयता थंय तूं तर पयशी एका गोंयाच्यो सगल्यो राशी देखून वेता तुय आमी पयशी आमच्या लोकांच्यो राशी देव विरातीचे मोनीस गोंयकार देवा तुझी खोशी पोटभर जेवण तुका वाडटेले जेवणाच्या वेळार पावशी दुसऱ्याच्या पासत मोरोंक तयार गोमट्याक घालून फाशी एकवटाची मुठोन बोशी सगळे गोंयकार जाल्यात दोशी देखून वेता त्या गांवान पयशी आमच्या लोकांच्यो राशी पांच वर्सांनी गोंया पावली सगळे जाला मुदार हे घर कोणें बांदलां डार्लिंग आमच्या घरा मुखार हो पळय कोण येता ताचे लागीं करुया विचार कितें हें घर तुजें आनी तुजें घर भाटकार डेफिनेटली तूं कितें उलयता तें घर आमचें मरे अरे ताज्या फाटल्यान घर आसा तें आमचें आनी आतां ताज्या मुखार आनी कोणें घर बांदलां आमी 5 वर्सां पोटाक लागून भायल्या गांवांन गेल्लीं एका मनशाक दवरून आमच्या घरान भाडा अरे पूण हो वळखीचो कसो लागता अरे तूं तोच मरे आमच्या घर रावंक आयिल्लो पळय तो हांव तुमकां वळखोच ना कितें घर हांवें बांदलां हांव ह्या भाटाचो भाटकार तर तुज्या लागीं कितें प्रूफ आसा तूं भाटकार प्रूफ आसा म्हज्या लागीं रेशन कार्ड आसा रेशन कार्ड तुज्या लागीं कितें आसा बरोवन गेलें हाचें हेंवूय सारकें कितें आसा आमी गोंया आसून आमकां रेशन कार्ड मेळना आनी तुका रेशन कार्ड मेळलें डेफिनेटली हें आसा तें आमी गोंयकार चुकता आमी आमच्या पोटाक लागून भायल्या देशान वेता आनी भायले मनीस आमचेर येवन ते आमकां ह्या पोरी फटयतात देखून ह्या पोरी अशें घडना जावंक सगळ्या गोंयकारांक आमची व्हडली शिटकावणी देखून आमचें उगतें सांगणें परदेशी गोंयकारां तुमचें सगळें अशें घडप बारीक नदर मारप पूर्वजांची तुमची निशाणी बरबाद बेस गांवकारां दुसऱ्याक नांवाक दिल्ल्या पारा वाजोळीत तुमचें बेबारा सोयरे जावच्यात तुमच्याच घरा हें गोड मोदीन दवरा देखून आमचें उगतें सांगणें परदेशी गोंयकारां तुमचें सगळें अशेंच घडत बारीक नदर मारप पूर्वजांची तुमची निशाणी बरबाद बेस गांवकारां दुसऱ्याक नांवाक दिल्लें पारा वाजोळीत तुमचें बेबारा सोयरे जावच्यात तुमच्याच घरा हें गोड मोदीन दवरा हें गोड मोदीन दवरा कितलो दुडो ते सगळे कोणाक लागून पाव माय जावपाक तुका लागून म्हाका लागून हांवें ते तुका काडूं ना हांवें तुका काडूं ना हांवें चल्ला ते कोणाक लागून पावला काय म्हणून सगळ्यांक कळना ते अगुस्ता लागून होय अगुस्ता काय पयलो सोडलो पूण हे पाट सोडचो ना लसले काय सामान धाडलो त्याच्या कुतुबाचे फरी कोण ताका आयज मेवतले ताका आयज मेवतले तो यूक पाव मोडून लसली घरान उडून कितें म्हणटाय बोल पाड पड तुजें म्हज्या पाड पडून ना ना ते अगुस्ताचे म्हज्या पाड पडून अगुस्ताचे बॉस अगुस्ताचे हांव जाणा तूं म्हाका कितेंच म्हणटा म्हणून तूं म्हजो मनीस हेच बरें कामां रावपा न्ही सायबा हो काम सोडून गेल्या मारून येता आनी कामां रावल्यार मारून येता हेच बरें कित कोच म्हाका कांय समना तुका जालां कितें ना ना बस हांव म्हणून सोदतां
तुझ्या असो मनशा बरें काम मेळप म्हणजे सारकें व्हडली बाग म्हूण तुझ्या असो मनीस आख्ख्या इंडियेना तुझ्या असो मनीस आख्ख्या संवसाराना देवान तुज बेगीन उगडास करूं कितें देवान तुका जायत नेम दवरूं होय तू म्हजो मनीस तू म्हजे वडपण सांगताय म्हणून तुका फुडल्या म्हयन्यान पगारान 100 रुपया चोळले समोर बस कोण भायल्यान कोण बॉस हांवें तुजें काम केलें हांवें तुज्या रस्त्यावेलो लाटो काडून सासणांक कुशीन कितें सांगताय पळयता म्हाका बॉस कितें हांवें त्या आगुस्ताचो खून केलो हे तर चड वायट केलें हांवें तुका सांगून नासल्याचो खून कर म्हणून हांवें तुका सांगलें तो एक हात आदी पाव म्हणून घरांत दवर म्हणून बॉस हे कितें केलें हांवें जायती तजवीज केली ताचो एक हात आनी पांय मोडूंक पूण म्हज्या लागीं घडलें ना मागीर देखून हांवें ती सुरी वापरची पडली आनी इतलेंच न्हय बॉस ताणें म्हज्या तोंडाचे मार्क्स पळोवन म्हाका वळखलो देखून हांवें अशें करचें पडलें बॉस हे वायट केलें तोंड बोत जोर वायट केलें जरी तर आतां ही खबर कोणाची कोच जाल्यार हांव हितून मद्याक आसना हांवें तो जबाब करिना आतां आनी कांय जावपा ना आतां पुलीस येवन तुमकां दोन वतले अरे पुलीसचे कोण सांगतलो हांव सांगतलो तूं सांगतलो हांव सांगतलो कितें तूं सांगतलो तूं म्हजे तुम्ही दोघूय म्हज्या मनीस ना दोघूय मनीस राव रे राव ऐक राव कसं नाका जोरी तर ही खबर तो जाल्यार आनी तुमी म्हज्या नाक्यांना सांगतना हो आरोप म्हजेर केन्ना घेवचो ना म्हाका हो जाप दिसता अरे तुका कितें केलें तें काम बॉस तूं इतलो भियेताय तुजे आमदार आनी सगळे तुजे मंत्री तुजे आनी तूं तरी तूं भियेताय हांव भियेता हांव कित्याक भियेता हांव कोणाकूच भियेना यो पूण एक सांगता तुका मनान कितें आयक आतां तुका भितर वचता तुका पयशे येता ते पयशे घे आनी खंयसर वच आनी ह्या गांवांत तूं तोंड दाखयनाका बरें बॉस परत केन्ना दोश ना यो याहू पुलिसांक तुमी भियेनाका ते पुलिसाचे मायचो गो मेरी तुवें आमचे पासत कितके सोंसचें पडटा पूण जाल्ल्या पोरी तूं आमचो कितलो कास्तीक काडटा तुमकां लागून पळयत मेरी कितलो कास्तीक काडटा पूण आमचे बिझनेस फुलचे वेळार पुलीस येवन मोडटा मिला अक्कल पक्कल मिला पुलीस गांदूळ भोंवताय कितें पुलीस धरूंक भोंवतात सदांच मनीस मेवल्यार मो ते पुलिसाक तुमी भियेनाका ते पुलिसाचे मायज आम्यान बाम्यान तुमगे कांय नाका म्हाका तुमी रस्ता दिवप अशें कितू तेम देखून काडले गोंयान रावा न्हू चोय आमगे दीस काडप अशें कितें आमको पयस ना जावं आम खुशाल काय फोकाण पोवन हांसोन हेळोन दीस काडाय आमगे कितें आनी तिका म्हाका कांय नाका कितें हाडलें तुवें आतां तुमी चिंतला दोगांयकूय घालपा धाडपाक घालपाको वय म्हाका मरे एक बरो मनीस मेळ्ळा चलती हे त्या हॉटेल दिसती पडटे होय ते व्हडलें आदी होय न्हू त्या हॉटेलान एक आरा बेल कडे हा तितून भाजी आनी पाव मेळटा हॉटेलाक सगळे मेळटले हॉटेल म्हणटा नॉनटू थिंग मरे त्या मनशान म्हाका सांगिला तो आतां आराप हे टायमाचेर सारको पासे येतलो ताका तुका जाय तें उलय मू मोटोरी आमगे कन्फर्म करपा कन्फर्म करपा जातले जातो ते म्हाका दिसता तुगे तोरी आमकां आदार मेळतो पयशे आमी सामको आमगे काम जावपाकूच जाय जालें मू समज तूं चोय आनी चोय एक जाण जाव एक पाट आम कुवेट पाल मोटरी गल्फा पाल मोटरी तूं कित कर जाण तूं तुगे तें धाकलें पट दुकान हा धाकलें तेचे बोम घाले आनी दुकान होडया कितें बूम करे म्हणजे दुकान होटा आगो गल्फा पावल म्हणून आमगे पोजिशन दाखोवपा नाका धाकलें दुकान नाका ते फोन आमी त्या सुवातेर व्हडले
कास्ताचे सम बार एंड रेस्टॉरंट सारखे जीव सारखे खुशाल काय बघलो ना तुमच्या मोडक्या बिझनेस किती आसा मोरो एक सांगता एक पाट घालपा पाल म्हणटरी आम्ही ऐकताय सगळे बरे झाले एकदम बरे झाले आता तुम सांगता हांव तुमको ते आहा मरे किती तुमको ते आहा मरे किती म्हणो कितको अरे अरे सूट रे सूट मगे पाहिजे सूट मग पाहिजे सूट मग आहा मरे प्लेनाचे वचपाय सामकी दोघं रेडी जाय प्लेनाचे वयता सुटगाच पडा आणि तू त्यांना घ्या त्या सला बिना काय रात्री कोसान होय पहिली पण आज रात्री कोसान सुटू काय रावता बरे आणि काय नाही चाले चल आणि नोसपाची गरज ना तू बापडला जा तू बापडला चोकरीचे भाकरी बाहेर गाडी एकदम खुशाल जालो आमचो डेव्हिड डॉक्टर जालो म्हण आणि ही चीट वाचून तुझा इरमा कितलो कशी जावचो ना खरेंच अरे दोतोर जावच्या आधी भुजा वयर लावून भोंवतालो आता MBBS जालो म्हण ते चीट वाचतो तर पाखा लावून वाऱ्यार उबोंक सोदतलो खरेंच देवान आमच्या इरमाची चितना पुरी केली आता माग ओनेची चितना पुरी केल्या पुरो म्हण तुझी आनी कसली चितना उनी तू स्वतःच म्हणटालो न्ही ओनेची रूप पडोंक जाय म्हणून होय. हा ती चितना कोण आयला उनी कोण ते ये भितर या अगुस्ताची घर न्हू वय वय तू कोणताची हा ताची घरकान कितें जालें जाल्यार कारजाक जिरगे आनी आयक अगुस्ताचो कोणें फोन केला कशें घडलें इन्स्पेक्टर तें कशें घडलें ताची चवकशी आमी करतले आमचो इरमा बरो आसलो वय पूण आयक ताचो पंचनामा करून ताचें मोडे पोस्टमॉर्टमा खातीर आला आनी तुमचो गोचो कोणूय तरी तो म्हाका जाव अशें कोणूय तुमचो फुडारी येयलो म्हणटच सांग खंय आसा उनी जॉनी उनी जॉनी पुलीस कित्याक गेल्लो फ्रांसीस जॉनी फ्रांसीस पुलीस कित्याक गेल्लो आनी उनी 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 कित्याक आला उनी पळय उनी उनी तुका कित्याक जाला उनी फ्रांसीस जॉनी फ्रांसीस आमच्या इरमाचो कोणी खून केला फ्रांसीस अशें इरमाचो खून आतां आय जॉनी इरमाचो खून कोणें केला आतां म्हाका फकत ताचें नांव सांग म्हाका फकत ताचें नांव सांग आनी पळय हांव ताचे गमतेक घास मारून ताचें रगत पियेता जॉनी जॉनी आमच्या इरमाचो खून कोणें केलो जॉनी उनी उनी आमी कोणाचें कितें वायट केलां उनी आमी कोणाचें कितें वायट केलां उनी तूं समाधान जाव उनी तूं समाधान जाव आमचो इरमो कितलो बरो आसलो न्ही आनी आतां आमकां कोणो जबाबदार आसा न्ही आमकां कोणो जबाबदार आसा आशेन रावो पळोवंक आमचें सुख मरणाक तुज्या काळजाक मजा दिली दूख दुनिया सांग कसली आदारली चूक कातरून उडयलो आदाराचो रूख तुका पळयतूच भावानी वता तुका पळयतूच भावानी वता कितलो मोग तूं आमकां दी घराब्यान तुजे बीन घर उरपता दिसता उजान तुजें दूख चिंतूंक जायना मोजान मागता सूख मेळोंक स्वर्गा राजान पद्मो तुजो घेवंक स्वर्गा राजा गोंयकार आमी गोंयकार
बार्देसकार साश्टीकार इलियासकार भास आमची मात मात मुदार तरी सगळे आमी गोंयचे गोंयकार तेच पोरी सावंतवाडीकार मालवणकार वेंगुर्लेकार आणि कारवारकार दुसरे आसात भाव आमचे मुळूरकार पूण आमी सगळे एक कोंकणकार ओ आमी सगळे एक कोंकणी उलोवपी भाव भयणां आमी सगळीं एक सगळीं म्हणया आमी सगळे एक कोंकणी उलोवपी भाव भयणां आमी सगळीं एक वोट करून व्हड व्हड दोंगर आमी उडयल्यात म्हणून परदेसांत आमी गेल्या ओरिस्टोणे गुगलांक जाय एक वोट करून जायते फावट घालपाक पावतोच विबाडी चिंतना लागतात आमकां नाडूंक जेजून सांगला मुकोर मोगानूच कुन्नाट काय दिवंक जाय फोडून ओ आमी सगळीं एक कोंकणी उलोवपी भाव भयणी आमी सगळीं एक सगळीं म्हणया आमी सगळीं एक कोंकणी उलोवपी भाव भयणां आमी सगळीं एक केरळकार जावं मद्रासी पंजाबी सिंधी इंडियेचे पूत सगळे मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव अशे धर्म आमचे आसात वेगळे वेगळे वेतभर पोट भुकेला म्हूण चाकरी करूंक आमी परदेसान पावले नोसाय पिसाय दर्यान बुडोवंक जाय आमी म्हूण इंडियेचे पूत सगळे ओ आमी सगळीं एक इंडिया आमचो सगळ्यांचो गांव आमी सगळीं एक सगळीं म्हणया आमी सगळीं एक एवरीबॉडी आमी सगळीं एक इंडिया आमचो सगळ्यांचो गांव आमी सगळीं एक आमी सगळीं एक आमी सगळीं एक तुझ्या बायकांनी मौज मायना म्हूण खोशी तुझें नांवूच काडला लॉरी घरान म्हजो पाय गरम जाता तो तुमगेर येवन तुका दोन दीस म्हूण काडीत म्हजें भितर म्हजी माय म्हणटा तुज्या पाय देखची गोंगा पूण तुमगेर येता आतां चिंतूं बारीक तुजें फेरी कितें जाय सोज मना पुता तुझें नांवूच काडला लॉरी घरान म्हजो पाय गरम जाता तो तुमगेर येवन तुका दोन दीस म्हूण काडीत म्हजें भितर म्हजी माय म्हणटा तुज्या पाय देखची गोंगा पूण तुमगेर येता आतां चिंतूं बारीक तुजें फेरी कितें जाय सोज मना पुता
तुझो मुळे सोडीत जाल्यार कालचा मोग म्हज्या जालो आसतलो देखून दोगांय आमी पडन या मुखार आमकां सुख सोदोस दिसतलो तूं पडोन या म्हणटाय कितें म्हूण चिंताय लोक आमकां आसतलो आमी पडोन वसत जाल्यार सांग लुशी म्हजे माय कोण पोसतलो मुळे सोडीत जाल्यार कालचा मोग म्हज्या बालो बसतलो देखून दोगांय आमी पडोन या मुखार आमकां सुख सोदोस दिसतलो तूं पडोन या म्हणटाय कितें म्हूण चिंताय लोक आमकां आसतलो आमी पडोन वसत जाल्यार सांग लुशी म्हजे माय कोण पोसतलो म्हाका जाय तुजे ओसली वकल नाका तिका सोडूंक जायना तीन सोलोंक दिला म्हाका तुझ्या बारी इतलो ते बांबवला कोरे पूण जायतेच तूं काडला म्हाका बरो नवरो हांव सोदतेनी तुज्या वचल्याचे कोणाक पडला आमकां गोंब्यांक जाय ते गोंबियो मेवतात तेजे पोजी साव खंय उरला तांबडो बोव आनी दोवो बोव हांवें खाल्लो आतां ते न्हवऱ्याक दी कोल्ला तुझ्या बारी इतलो ते बांबवला कोरे पूण जायतेच तूं काडला म्हाका बरो नवरो हांव सोदतेनी तुज्या वचल्याचे कोणाक पडला आमकां गोंब्यांक जाय ते गोंबियो मेवतात तेजे पोजी साव खंय उरला तांबडो बोव आनी दोवो बोव हांवें खाल्लो आतां ते न्हवऱ्याक दी कोल्ला काय सोदलो ना आयज प्लेन कित्याक लेट पळय 2 वाजता पावता म्हणून म्हाका बरयलें चिटीचेर पूण आतां 3 जायत आयली म्हाका 4 मिटींग आहा म्हाकाय 3 मिटींग आहा लोक पळय येयलो तो सगळो गेलो बॉस म्हाका स्वता प्लेन वयर कितें बंद कितें पडलो आसतलो नाजाल्यार जेवणा कितें रावलो आसतलो तेशें कोताय ते अरे तूं कितें वता पिशापणां तें मोटर बंद पडपाक तुका चड वेळ जालो म्हाका रावल्या वय आतांच वचोंक सोदता रावना बाबा मातसो वेळ जालो सॉरी कस्टमर उबो जालो आनी म्हणजे म्हाका फ्रेंड मेळ्ळे उलयता म्हणल्यार वेळ जालो बाबा बाय द वे दिस इज डेविड आनी वो म्हजो पापा कसो हा हॅलो आता बरो देवाच्या कृपेन बाबा तुका हांवें हाची खबर चिठी बरयलेली होय हांव एकदम कशी तुमी दोगांय बरे भाशेन पावलीत म्हणून थँक्स बाबा बाबा तूं जाणो तो सलमलो तुमी आतां म्हाका सांगूंक सोदतात आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता म्हणून वचन पूण पापा तुका आमच्या मोगा वयर कसलीच ओडचण मुगे कसली ओडचण ना म्हजी कसलीच ओडचण ना तोंड मोग कर कसलीच म्हजी ओडचण ना कित्याक वयल्यान म्हजी तकलींतल्यान भायर उणो केलें तुका जावो तसो न्हवरो सोदून काडून बस 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 हो तो तुगे चेडो विसरलो हो आमचो जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड जेम्स बॉन्ड जेम्स मुगे बायच नांव ब्रूक बॉन्ड आनी मुगे शेमायच नांव कापसा बॉन्ड आमी सगळीं बॉन्ड आयज थान तूं म्हजो बॉडीगार्ड न्हय आयज थान म्हजे दुयेचो बॉडीगार्ड वय वय बाबा हे तूं कितें उलयता म्हाका बॉडीगार्ड नाका एकदम बरो भुरगो हा चलया आमी चल डेविड हांव तुका हाच्या घरा पावयता तुका लिफ्ट दिता हा लिफ्ट दिता येस कम थँक यू नाईस ऑफ यू चल पापा या गो यू गो पूण बाबा तुका सांगता म्हाका बॉडीगार्ड नाका म्हणून बॉडीगार्ड जाव बडी तुक ना बॉडीगार्ड तूं वच बॉडीगार्ड जाव बॉडीगार्ड केसा बघणार रे म्हजी बा अरे आमगे प्लेन हुंय हा लोकांनी प्लेन येन गेल मरे आमी एअरपोर्टा सुकता 8 दीस जाले 8 दीस लगून एअरपोर्टाचेर न्हिदप मरे तो आराम मेलो आमको रोयपाको एसो बोंडला कितें रे आमचे भायर वचपा हा व ना रे मुगे जाल्यार म्हाका दिसना नशीब आयस 10 वर्सां आदी म्हाका सुण्यान हायलो तेन्ना नशीब मुगे काबार ते दुसरो म्हाका एकूच दिसता चोय आमगे जावं वो जायनाका म्हाका दिसता मुख्य प्रमाणे न्हू हें सगळें मेर येतलो कित्याक पयश केन्ना हारी केले न्हू रे पयश हारी केले ते आम कसो जबाबदारी आम जबाबदारी नाका मनीस अरे
येयले तुम्ही हांव वचपा येईल म्हणा आम्ही बेजार 7 दीस जेवण नाका हांव सूट लावून काडला 7 दीस ओय तुम बेजार हाय तुमगे राव पॉलेश तुमकां मागीर 7 दीस वचून हांव बेजार जाला मुगे पयशा लागो हांव थिंग गेलोले हॉटेलान ते सांगताय ह्या हॉटेलान कोण एकलो बसो रावून आनी ते मुगे पयशे कोण फोन चोरा न्हू जालें सगल्या तूं मुल्लो न्ही गो ताका शुक्रान अरे तुमक लागो मरे तुमक लागो न्हू खंय आसाय हांगा आसा खंय आसा रे हांगा आसा हा हांगा आसा आवाज किती झाला अरे जॉनी कसं पडलंय तू किती झालंय मामी जॉनी अंकल आणि हांव खेळटालो तो म्हाका धरतलो आनी पडलो अरे जॉनी तुवें ताजे भाशेन भुरगो जावंक सोदताय हा बरें पण बरें तुजी तोपली बी आडवली जाल्यार कितें जातलें आसलें रोय तुका आतां ट्युशनाक वचोंक जाय न्हय ना डेविड अंकलान सांगला ट्युशनाक बसो नाका म्हणून डेविड अंकलान सांगलां ट्युशनाक वचोंक नाका म्हणून कित्याक वय तुजी अकल एकदा म्हाका तिका पळोवंक जाय व्हंकलेक पडलें होय डेविड अंकलाची अकल येवची आसा आनी डेविड अंकल व्हंकलेक घेवन आयलो यो जेनिफर यो मिस्टर कारवालो ओने हे जेनिफर ही म्हजी ओने आनीक कशी आसा हो आमचो इरमाचो पूत रॉय हाय हँडसम हाव आर यू बाय आनीक जेनिफर हो जावन आसा म्हजो भाव जॉनी जाची खबर तुका हांवें आदीं सांगलेली जॉनी बरो आसा की ना ओने हो जावन आसा जेनिफराचो पापा मिस्टर कारवालो कशें हा मिस्टर कारवालो म्हजी ओनी आनीक हो मिस्टर बॉन्ड आनी सांगना काय मिस्टर बॉन्ड मुगे पायच नांव ब्रूक बॉन्ड आनी मुगे माईच नांव कापसा बॉन्ड आनी शेपायच नांव येळे हाताय ते बॉन्ड सगळी बॉन्ड आमी बरें तर मिस्टर कारवालो चल हांव तुका आमचें घर दाखयता चला बस प्लीज मिस्टर कारवालो तो धाकलो भुरगो आहा तेजे हात पांय बरे आहाय बढिया मिस्टर कारवालो अरे रॉय डेविड अंकलाची व्हंकल कशी पळोवंक दिसता रे गोरी गोरी पीठ सारकी हिप्पी कशी हिप्पी कशी आनी कितें न्हेसल्या पॅन्ट आनी शर्ट चेड्या भाशेनची ओ ती आतांची फॅशन आसतली डेविड तुमचे दाखल घर खरे पूण एकदम नितळ म्हाका एकदम मानले मिस्टर कारवालो तूं गोडे म्हज्या इरमावाक वळखतलो म्हजो सोंपलेलो इरमाव आगोस तुमच्याच कंपनींत नोकरेक आसलो हांव जाणा बरो मनीस आनी आजुनूय आमचे कंपनीतले मनीस ताचो उगडास करता पूण कित्याक करता जे फावत आहा ते मेळना कोणे दुस्पानून ताचो घात घेतलो आरे कितें जालें रे काय ना तोंडा मूस गेलो आनी हांवें तो समतो गिळो बरो लागता मूस दुस्मानांनी घात घेतलो कित्याक म्हाका आतांची बायलेक पळोवन म्हाका दूख भोगता आनी धाकटो चेडो हाजर आतां कितें जालें आतां कितें काय ना सगलो घरचो बेदी बायल चोर सगळे होबरो आमी जाणाय पूण कितें आशिल्ली पोटा बॉडी गार्ड काय ना मिस्टर कारवालो प्रोसीड मिस्टर कारवालो म्हाका आनीक जायतें करचें आसा ह्या आख्ख्या घराब्याची जबाबदारी म्हजेर आसा मिस्टर कारवालो म्हजो इरमाव सोंपलो खरो पूण इरमावाच्या फाटल्यान ताची पतीन म्हजी ओनेचोच मोग न्हय तिणें आमकां मायेचो मोग दिवन आमकां भावांक वाडयल्यात ओने फ्रांसीस खंय गेला तू भायर सरलो येतलो एनिवे मिस्टर कारवालो म्हज्या इरमान म्हाका शिकोवंक हे आमच्या घराचें रीण काडलेलें आसा पयल्या जाग्यार म्हाका तें रीण फारीक करूंक जाय दुसरें म्हटल्यार इरमाच्या फाटल्यान ताचे उगडासाचे निशाणे हो ताचो एकलोच पूत रॉय हे ताच्या पुताक म्हाका संवसारांतले बरें शिकप दिवन ताका ह्या संवसारांतलो एक व्हड मनीस करूंक जाय इतल्यानूच म्हजी जबाबदारी काबार जायना हो म्हजो भाव जॉनी जाका भुरगेपणी तान दोळ्यांचो उजवाड ना हांवें निर्मावाक भास दिलेली जेन्ना हांव डॉक्टर जातलो तेन्ना ताका ताच्या दोळ्यांचो उजवाड परत दितलो म्हणून हें करूंक म्हाका कितलोय खर्च येल्यार उपकारता मिस्टर कारवालो हांव म्हाका पासून गांड दवरतलो पूण ह्या म्हज्या निर्मावाक ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयतलो आनी मिस्टर कारवालो हांव सचमोता हें म्हजी चिंतना पुरी करूंक म्हाका तुज्या दुयेचो जेनिफराचो पुरो तेंको भिवपाची गरजूच ना जाल्यार
जेनिफर हांव चड कशी जाली तूं आमच्या देवडे लागीं काजार जाता म्हणून हांव ताचेर मागीर काजार जावन न्हयच तांकां ओनयेचो मोग दिला पूण खरें आवयचो मोग दिला आनी आतां तूं घरा येताय आनी म्हाका आतां दितली म्हणून चड कशी घराचे सुखाची चावी जावन आसा ओस्तोरेच्या आतां सजमोल येवन एका बरे घराबाचे सूख जावन आसा ओस्तोरी एका वेळार एका मातशें काळी नाल्लो उजो पालो येता पूण एके ओस्तोरी जिबेन लाय पोंतान लायलेलो उजो एका बरे घराबाचो लासून गोबोर करूं येता देखून ओस्तोरेन सदांच सांबाळूंक जाय आपली जीब संत्रावाला संत्रा विकता सोदांत म्हापशा बाजारान वाचता गिरायक येतोच हांव खोशेन आसता चेडवान दिसतोच मात एकदम नाचता ओ केळी वाली केळी तुजी दी पूण संत्रा हांव दिवचो ना संत्रा तुजी दी आनी केळी म्हजी घे तुजे पयशे हांव घेवची ना पूण केली वेळ्या बोगोर रावचो ना तूं म्हज्या जाग्यार बसलाय ताचे भाडे म्हाका दी भाडे घेतल्या बोगोर सोडचो ना ओ केळी वाली केळी तुजी दी पूण संत्रा हांव दिवचो ना संत्रा तुजी दी आनी केळी म्हजी घे तुजे पयशे हांव घेवची ना संत्रा हांव दिवचो ना पळे केळी वेल्या बोगोर रावचो ना तूं म्हज्या जाग्यार बसलाय ताचे भाडे म्हाका दी भाडे घेतल्या बोगोर रावचो ना शेरकारांचो सगल्यांचो मोठो जागो सगल्यांचो आमचो जावय नाकाय तूं बेजो मोजो वो जागो मिस्ता तुजे आईचो वो जागो म्हज्या बाप्पाचो वर्सां जालीं कोत्ता धंदो आमचो वयल्यान म्हज्या आंगार येताय दादागिरी दाखोवंक सोदताय बोबाट मातेली म्हज्या आदाराक येतेली तुज्या आदाराक येतेली तुजे नोकरेची पळयतेली तूं एक पिसवलेले सुणे म्हाका चाबोंक सोदता म्हूण तुका सोडून परत वेतेली वयल्यान म्हज्या आंगार येताय दादागिरी दादान सताय बोबाट हांव मातेली आनी म्हापशा बाजारान वेपार कोत्ता पळयतली म्हज्या आदाराक येतेली तुज्या आदाराक येतेली तुजे नोकरेची पळयतेली तूं एक पिसवलेले सुणे म्हाका चाबोंक सोदता म्हूण तुका सोडून परत वेतेली तुझी काळी काळी ही संत्रा म्हजी गोरी गोरी मळ बायल्याने केतरा पोरी गिरायकाक दिन लागतात पोरी संत्रा तुजी आंबट 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 तुझे पोट दिसता गांवचे घुमट म्हज्या वसल्याक कशें
तांबडे तांबडे तांबट तांबट म्हणताय आंबट म्हणताय तांबट म्हणताय आंबट म्हणताय पितार मोठाय दोळे अरे दोळे तू मोठाय म्हाका फारांक सोदताय तुझे डोळे कोचेली काळे तुवें माथ्याक मावल्याय कोळे म्हज्या काळजान फुल्लेत कोळे झगडी करून प्रेम जिंकलो बेगीच लगीन जातलो संतरावालो कितलो हुशार पोळे तांबट म्हणताय आंबट म्हणताय तांबट म्हणताय आंबट म्हणताय पितार मोठाय दोळे अरे दोळे तू मोठाय म्हाका फारांक सोदताय तुझे डोळे कोचेली काळे तुवें माथ्याक मावल्याय कोळे म्हज्या काळजान फुल्लेत कोळे झगडी करून प्रेम जिंकलो वेगीच लगीन जातलो सतरावालो कितलो हुशार पोळे ओ सतरावालो कितलो हुशार पोळे देवत बाहेर वताय होय वने कसला हिशोब करताय वने हिशोब म्हणटा म्हण बरो उगडास आयलो डेवीड थोड्या पयशाची गरज असली पयशे पयशे कित्याक वने लायटीचे बिल आयला अच्छा, अच्छा. गॅस सिलेंडर खाली झाला त्या भायर दूध वालायचे पुरा 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 हांव सोजवालो जेनिफर जेनिफर कितें जालें डार्लिंग जेनिफर पळय वनेक थोड्या पयशांची गरज आसा ते पयशे तूं तिका दी हांव मातसो कायतानाच्या चेड्याक पळोवन येता काल ताका स्कुटरीचो एक्सिडेंट जाल्लो न्ही हांवें ताका तपासला आयज घोडे ताका हॉस्पिटलान एडमीट करूंक पळय वेळ जाल्यार हुस्के नाका ओके बाय पुणे तुका पयशांची गरज असलेली वय लायटीचे बिल आयला न्ही गॅस सिलेंडर खाली झाला आणि आमचे दूधवाल्याचे पैसे दिवंक जाय 100 रुपया दिवंक जाय दूधवाल्याचे पैसे पुणे हांव तुका दूध दिता पूण तूं जाणोय हे दूधवाल्याचें बील आमी कांय दूध पियेना तुका दिसना हें दूध बंद केल्यार बरें म्हणून कारण रोय आतां व्हडलो जाला सगळें जेवता खाता ताका सगळें सजमता ताका दुधाची आनी कितें गरज आसा वय 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 तूं सारकें उलयताय हांव फाल्यांच्यान दूध बंद ना ना उणे तुका तूं जाय जाल्यार तुवें तें दूध तुजे पयशे घेवन घेवंक येता म्हाका कसली ना म्हाका न्ही कसली गरज हांव फाल्यांच्यान बंद करता आनी बाबाय व्हडलो जाला न्हू तो आनी एक उणे तूं जाणोय तुजे घरकारान मोतचे आदीं हे घराचें रीण काडलेलें आनीक तें रीण तर आमी फारीक करिना जाल्यार हे तुमचें घर पावणेक बेतलें घर पावणेक बेतलें होय वखूद खंय वता काय उनी हांव रोखडोच भायर वचून येता तूं आनी खंय वताय बेगी या जेनिफर ओले कसल्या रिणाची खबर चलताली आतां कितें जालें तोंडाक आट जाली उलोवंक जायना जाणी जाली ती म्हाका सांगता तिणें खंय घर पावणेक घालां तुका शिकोवप दिवंक पावणेक घाला होय आनी तुका शिकयला की तिणें घराचें रीण फारीक करूंक जाय ओले आतां हांवें केन्नाच कोणाक सांगूंक नासलें म्हाका शिकूंक घराचें रीण काड म्हणून आनी तितली सुद्दां ती म्हाका सोडून सांगताली आपलें सगळें भांगार विकलां आनी तुका तिणें डॉक्टर केला ते पासून रिणी आमी फारीक करूंक जाय ना 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 आनी तशें म्हणूंक ना ओले तूं इतलें उलोवंक पावलें जेनिफर देवान तुका जीप दिला म्हणून तिचो कसो उपाय करिना काय देव तुका खास लांग खरो देव म्हाका खास लायतलो तूं म्हाका सांगता देव म्हाका खास लायतलो देव तुका खास लायतलो तूं फास उलयताय तूं म्हाका सांगता आपलें भांगार विकलां घराचें रीण काडला आनी घरकाराक शिकयला तूं आळे मारताय तूं म्हाका सांगता फास उलयता म्हणून ती म्हाका सांगता आनी कसले शिराप घालता डाली ती म्हाका सांगता तोंडाक उतरां येनात ती म्हाका सांगता आमगेर भुरगीं केन्ना जावची ना खंय आज सासला आजून दिली कितें हांव फाल्स उतरां उलयता तरी हांव तुका देवाचें सांगता इने शिराप म्हाका घाल्या हांवें घरान रावंक खूब उरला तिची उतरां आयकूंक ना हांव घरान रावंक खूब उरला असली उतरां आयकूंक खूब उरला ओले आयज म्हाका कळलें तुज्या अंतस्करण कितकें मेळ्ळें तें
तुका पयलो नाका आसलो हांव डॉक्टर जालो तुका नाय काय जाला तुका म्हजे नसाय जाल्या तू एक शिकप नासलेली निर्मला लागीं काजार जाल्ली आनी निर्मलान तुका शिकप नासलेले घरांत हाडलेले तुका नसाय जाल्या म्हजी गोरकान एक डॉक्टर बरी शिकलेली म्हणून तुका जाय तितले उलय हांव तुका कांयच म्हणना हांव तुका वायट मागना आनी केन्नाच तुका वायट मागची ना आनी केन्नाच तुका वायट मागची ना मामी तू कित्याक रडटाय कितें जाला काय सांगणार म्हजे बाबा तर तू कित्याक रडटाय म्हाका तुजे डॅडीचो उगडास आयलो आनी नोळ्यान दुख आयली उनी तू कितलो ते म्हणून पळोवन सुसून रावतली उनी म्हाका सगळी खबर आसा हे घरान कितें चलता आनी कितें घडटा पळय तें आयज जायतेच दीस जाले उनी म्हाका हे घरान एकूच आयकून घेता आनी हांव एकूच पळयता उनी फ्रांसीस तू सोसणी काय घे मातसो सोसली काय आनी कित्याक तुजो गोरकार ना म्हणून तू कालती जाता न्ही तुजो जोडकार ना म्हणून तू उणेपण भोगताय म्हाका लागून तू बेश्ट वय सगळं जाऊ नका म्हाका लागून तू वय सगळं जाऊ नका फ्रांसीस अरे डेव्हिड म्हज्या बाबा पळे खंय गेले तुवें उलयलेली उतरां खंय गेले ते तुजे भासावण्यो आतां उलय आनी भायर सर डेव्हिड जरी तर तुका उलोवपाची हिम्मत आसा जाल्यार भायर सर आनी म्हज्या लागीं उलय आतां कित्याक हलगी आसाय भायलेचे कापडां घुसपालाय फ्रांसीस ओय हांव तुजो भाव फ्रांसीस फ्रांसीस तू कितें सांगता तुका जाय तशें उलोवंक हांव तुजें आयकोन घेतलो म्हणून कितें सांगूंक सोदताय तूं डेव्हिड पळय अस्तोरेक इस्ती अस्तोरी एका तेंपार तूं तुज्या उतरांनी तिजे ताण बूक मेळटालो इस्ती अस्तोरी एका तेंपार तूं तुज्या उतरांनी तिजें मन शांत करतालो आनी आयज तूं तुज्या बायलेचें आयकोन तुज्या बायलेचे कापडाक रावळोन तूं तिका वखमान करताय तूं तिच्या काळजाक दूख दिताय फ्रांसीस एक तेंपार तूंय काजार जातलो आनी तुकाय तुज्या गोरकांनीचें आयकोंक पडटलें उगडास तर तूं पळय सगळें उलयताय इरमान म्हज्या पासत कितें केलां तें ताजो कायदो ताणें म्हजेर उपकार करूंक ना आनी फ्रांसीस तूं सजमा नाका तूं उलयता तितलें आयकोन हांव ओगी रावतलो म्हणून अरे चल तुज्या भाशेन भिवंक हांवें बायलाची काखणां आतां घालूंक ना फ्रांसीस तुजें एकदम चड जाता फ्रांसीस देवा खातीर मातसो भितर वच प्लीज मातसो भितर वच उनी हांव फाल्यां बॉम्बे वता बॉम्बे वताय ओय आनी कित्याक सर्विसेक शिर्वेसे तुजें शिकप सोडून ओय उनी शिंगतेल्याक खूब गिन्यान आसा पूण शिकयतल्याच्या आत मोठ्यो जावन हेच कारणाक लागून हांव बॉम्बे वता सर्विसेक उनी प्लीज तूं म्हजे कुशेर हाडे नाकाय हांव जें कितें करतां तें चिंतूनच करतां पूण आनी कांय सुरूंक न्हू न्ही एकल्या घराचें रीण काडून तुवें दोतोरकी शिकयली ताका डॉक्टर केलो आनी कांयच जोरी तर तुवें म्हाका शिकप दिलें जाल्यार गोळी हांव हाचेच भाशेन तुका सोडीत पूण हांव सगळें जाणा इरमो मेले उपरांत तुवें तुजे लागीं नासलें नासलें विकून ताका डॉक्टर केलो पूण आयज कसलो फायदो न्ही हे घरान तुवें आयज कोणाच्या तोंडान साखर घातली जाल्यार ती तुका खोळू लागता तर कित्याक न्ही तुवें सगळ्यांचें बरें केलां देखून पुरो हांव चड चिंतीत जाता तुजें शिकप सोडून तूं वेताय म्हणून कोणी पूण आनी कांयच ना हांवें सगळें भायर रावन आयकलां दुसऱ्यांनी म्हाका बंद कर म्हूण सांगचे बलदेक हांवूच बंद रावता तो चड बरो जशे परी तूं फाल्यांच्या दिसाक रावताय तें दूद बंद करूंक दूद हें तुका कोणें सांगलां म्हणे हांवें तुका आदींच सांगलां हांवें भायर रावन सगळें आयकलां म्हणून देखून म्हणे तूं हांगा राव हांव आतां भायर वेता आनी फाल्यां बॉम्बे वचपाचे टिकेटी घेवन येता देरांक मोजो आदार दिता बरो फुडार जावं काशेता तशेंच सोदांचो पोसकाय आसोंक देवाचो हांव आदार मागता कांयच फालता करिना देव भिरांतीन चलयता सोदांकाल हो गोराबो सुखी
आसून हांव आयज आवडेता. अरे तू जेम्स बॉन्ड ऑफ फेवी बॉन्ड रे म्हणजे पाटल्याला लागलाय पळय तो. हांव फेवी बॉन्ड न्हू, हांव फेविकॉल बॉन्ड. शट अप. हांवें तुका सांगला म्हणजे पाटापाट घे नाका, म्हाका बॉडीगार्ड नाका म्हणून. बॉडीगार्ड नाका ना? बॉडीगार्ड नाक जाल्यार हांव सांग तुगे पप्पा सांग. पळय आतां हांव काळजात जाल्या, हांव आंक वाडना, म्हाका बॉडीगार्डाची गरज ना. समजलोय? तुक बॉडीगार्डाची गरज ना जाल्यार तुगे हांव सांग ते पप्पा सांग. पापाक आनी तुका लागला पिशे. म्हाक पीस लागलो ना, तुगे पीस लागलो ते तुगे पापाक. म्हजे पापा? आमी तुका पागल येता मरे. दिस इज माय ड्युटी व्हॉट आय एम डुईंग. गो टू हेल विथ युअर ड्युटी. गो टू हेल? म्हाक तुगे पापान सांगितला, तुगे पापान ऑर्डर दिल्या तुका कोणाच्यान हात लावपा जायना. अरे बाबा आता काजार जाल्यार काजार. तू एक पार्टी न्ही, तू 40 पार्टीक काजार जा. पूण हांव तुज्या हाटल्यान येतलोच कित्याक म्हाका तुगे पापान रायट्स दिलो आहाय. म्हाका तुगे पापान सांगितला तुजी बॉडी कोणाच्यान हात लावपा जायना म्हूण. तू कोणाच्यान हात लावपा जायना. फकत म्हाका जाय जाल्यार मुज्यान एक कँग मारून आता. मुज्यान तुज पयले हात लावपा जाता. कितें म्हणलें तुवें? मुज्यान तुज जेलिफर हे कितें कोत्ताय? कितें बॉडीगार्ड आनी थापड मारताय? बाबा हांवें तुका सांगला म्हाका बॉडीगार्ड नाका म्हणून. इतले सगळं तेका पगार फारीक करून तुका 2 लाख तुजी रेकॉर्ड करपाक. राखण करू? राखण कोता जानवरांची, मनशाची न्हय. समजलोय? मिस्टेक. आयज तो म्हाका तुगे ड्युटी नाका. आयज सो म्हाका तुगे राखण करपा सिरीयस नाका. आयज सो हांव मुगे रेजिग्नेशन दिता. हांव शूट दिल्ली. हांव वयता. ना 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 तशें कोण नाय. तेंड मुजे बॉडीगार्डाची थापड मारला. आयक आयक तेजी पार्टीन हांव माफी मागता. हा वय तू माफी मागता? तेक सांग तेका. एकाच सांग ओळी काणा तू गयना तेक सांग. जालें जालें. बॉडीगार्डाची थापड मारता एकाच सांग. याहू. जेलिफर बॉडीगार्ड तुझे काजार जिवीत कशें चलता? पापा म्हजें काजारे जिवीत फर्स्ट क्लास चलता. फर्स्ट क्लास. हांवें तुवें म्हाका सांगला तशेंच केलां. आतां रा पापा. आनी फुडें फुडें पळय कशें कशें परी ते घराचे बांटे कोत्ता पळय ती, दूरदर्शन कोत्ता पळय ती, तूं कांयच भियेना काय. तुझी जीप म्हणजे एक धारेची वाकूर. कित्याक तुजे मामेची तेच भाशेन आसली. म्हाका जाय ताचे तुवें भोगडार केलेले तेका रस्त्यार पडटा तो ही करपाक जाय. ताच्या भावान म्हाका ताच्या भावान मेलो बिताडेन म्हाका लाखांनी लॉस केला. लाखांनी लॉस केला. कितें म्हणटा भावान? हांव आनी कितें सांगतलो? हांव आनी कितें सांगतलो? ह्या गांवांत तुका लोक कितें म्हणटात जाण तूं? कितें म्हणटा? चोर. आगुस्त 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 आगुस्त. तूं चोर न्ही. तूं इतू चोर म्हणटा बिल कित्याक? कोणें चोरला कोणाचे? हांव तेच म्हणा तुवें कोणाय चोरला. तूं कोणाल्यान चोरना. कोणाल्यान चोरना अजून? ना ना अजून चोरना. पापा तिचे गोरबान गोरकारान तुका लॉस केला तेजो बदलो हांव घेतलीच. आनी तो बदलो घेना जाल्यार हांवूच न्हू जायन ती दू मिस्टर करवालोची. उगडास तो चल डेबिट उशानी घरा वचोंक जाय म्हाका. म्हाका मला हाडी नाका. चल चल. हेच बरें आनी हांव ड्युटी कोण आरे पता. ओ एसीच कोण होट मारला येता लास्ट हांव त्रास पडटा. हांव ड्युटी कोण. मोगाचे आमचे माय तू एकलीच आमच्या सुखा दुखाची बाय. तुका सोदून करूंक एकठांय येवन झुजले तेन्ना धरोंक ना मेजले कोणूच फाटी सोरोंक नाय. अयोध्याक घडलां ते आमकां सोद मनागे काय. बाबरी मस्जीद मोडूंक कशें ओपले पाय. मुस्लिम भावांनी बदले पाप आदाल्ला जाल्यार तुजे ताय. हांव म्हणटा आनी चिंता इतल्या लोकांक कसो सोडलो तुवें आडावन दवरूंक ना. बायलो चोर करतो बेगी रावलो देखून लोक ते करूंक पावलो नदर मारूंक ना. आजरानी लोकांक शूट करून मारले ते गुयो पयलो कित्याक करूंक ना. किदार माजेर करात ते मस्जीद मोडटाना तुय कित्याक उजार करूंक ना. हांव म्हणटा आनी चिंता इतल्या लोकांक
तुवें आडावन दवरूंक ना भायलो चोर गोरचो बेदी रावलो देखून लोक ते करूंक पावलो नदर मारूंक ना उपरांत जायते कायदे काडले आजरांनी लोकांक शूट करून मारले ते गुयो पयल्यो कित्याक करूंक ना उदार मासेर करा ते मस्जीद मोडटाना तुवें कित्याक उदार करूंक ना प्रधानमंत्री नारासी मारावा आमकां मारत पडत रेतीकार सेवा शांती भानगड ताऱ्यार घालूंक जायना तर रोनार त्या दुसऱ्याक व्हरोन दर आनीक तुमी खाला देवा ओ लाल कृष्णा आदवानी लिडर बावा आरब लोक खंयच्या धर्माचो ते जाणा जावा तेणी रागान आपले फिरयत जाल्यार तीन इंडियानाचें कितें जातलें तें चीज म्हज्या जाणट्या फोड्ड्यात जिवा हिंदू क्रिस्तांव वयर भाव भाव म्हणटात जाल्यार एकवट कित्याक तोडटात लावून कातोर एकदम सोंपें पूण उजार करूंक जाय तें कशें तूं सांग रे दोतोर असलें तशें ताचो प्लॅन काडा बाबरी मजीद पोतून गोडा चुकोय नासतना एकूय पातोर उपरांत दोनूय देवळांत ताले मार रामाक आनी अल्लाक आसूं भितर हिंदू क्रिस्तांव वयर भाव भाव म्हणटात जाल्यार एकवट कित्याक तोडटात लावून कातोर एकदम सोंपें पूण उजार करूंक जाय तें कशें तूं सांग रे दोतोर असलें तशें ताचो प्लॅन काडा बाबरी मजीद पोतून गोडा चुकोय नासतना एकूय पातोर उपरांत दोनूय देवळांत ताले मार रामाक आनीक अल्लाक आसूं भितर शिडकायतां सोदून राव आमी सारको सोदून काडलो तांचो ताव आयज ते मस्जीद फाल्यां आमी सोयगात घेतले ही गोरजाचेरूय येतले खंयच्या पांया दाराक तूं पाव ओ रवी बाब घरान बसोन फुलां माव नको जाल्यार हांव सांगता पळय तें जाणा जाव गोंयचे असेंब्लीक लागलो रे वसो ना तर येवपीक पावलो कसो तो आमचे कार्यांगी तुजो बाबूर पाव मामा उद्योगीच्या दीक तुका मुडला इगोर्ज मजीद देवळांनी बोलला तूं एक तुरो दौलत गोंयची सदांच राखा उलो मागता आमदार एकेका हे आतारो आमी तुमचेर सोडटा पेगात विकतर जेबी आनी दोतोर विल्फ्रेड कोळोक दोरात मारो सावताक आमकां सुबेद नाका पोकोतचे सील आले माव एकलोच पुरो उद्देंतीचें दीक तुका मुडला इगोर्ज मजीद देवळांनी बोलला तूं एक तुरो दौलत गोंयची सदांच राखा उलो मागता आमदार एकेका हे आतारो नॉर्थ गोवा आमी तुमचेर सोडटा पेगात विकतर जेबी आनी दोतोर विल्फ्रेड कोळोक दोरात मारो सावताक आमकां सुबेद नाका पोकोतचे सील आले माव एकलोच पुरो
टेम्पर मुजे चोडला पेट्रोल कित्याक सांगाय म्हूण हांवें ताका विचारला पत्त्याक पत्ते सांगता म्हूण एक ताचेर उडला म्हाका 2 लिटर दी दुसऱ्या कोणाकी फोटोय तो सांगता गारा तुल्ली लाकडा पेटोय म्हाका 2 लिटर दी दुसऱ्या कोणाकी फोटोय तो सांगता गारा तुल्ली लाकडा पेटोय सोदमोता तुका आनी म्हाका दूख सोदमोना पेट्रोल इकता तेका जेवण जालां जाल्यार काड फाटाफाट हांवें बागडे धाडलेले कोडी माळसांग जाय धाड अरे जेवण रांदूंक ना पेट्रोलाची पयताली वाट आगो पेट्रोल खुंयचे तो मागता राशीन काड जेवण जालां जाल्यार काड फाटाफाट बागडे धाडलेले कोडी माळसांग जाय धाड अरे जेवण रांदूंक ना पेट्रोलाची पयताली वाट आगो पेट्रोल खुंयचे तो मागता राशीन काड सिल्ड जालो बायले पळय वयशीपान दिसान दीस म्हारगाई वाडटा गिरेस्तेच्या घरी तुकानी रडटा अरे 2 म्हयन्यांनीच पेट्रोल चोडटा पेट्रोल चोडटा लोक बारोती करा काडटा दिसान दीस म्हारगाई वाडटा अरे गिरेस्तेच्या घरी तुकानी रडटा पेट्रोल चोडटा लोक बारोती करा काडटा मम्मी आयज आमची फेस्त म्हाका नवी कपडा कित्याक करूंक ना बाबा नवी कपडा तुका फुडल्या वर्सा कोत्ता हा ह्या वर्सा आमी हीच घालून या ना हांव पोन्ने घालून वचना कित्याक बाबा ह्या वर्सा आमी हीच घालून या पळय तशें कशी जाल्यार देव मागीर चावतलो हा देवाक नाका आमी बरीं कापडां घालली देवाक जाय आमची नितळ अंतोच कोण हा आमी बरीं कापडां घाल्या वायट कापडां घाल्या ती देव पळयना ओके जेनिफर कोणाक काडला हो ड्रेस बाबा हो ड्रेस हांवें तुज्या जेनिफर आंटी काडला कसो दिसता बरो दिसता म्हाका कित्याक काडूंक ना रॉय तुका हांव फुडल्या फेस्ताक जरूर नवे कोमेस आनीक नवी स्कॉल सांगतलो हय जेनिफर हो पळय तुका हांवें ड्रेस हाडला आनीक जाणय हो ड्रेस तुका हांवें हाडला आयज सांजे 10 वचो ओके एकदम बरो बरें चल आतां आमी फेरयाक वचोंक जाय न्ही ओने तुमी आनी कोणाक रावतात चला तुमी आमच्या बरोबर या तूं कित्याक सोंपता येता रे तूं तांकां आमच्या बरोबर आपयताय ती आमच्या बरोबर सोंपतात तांकां वचूंक जाय तेन्ना तुमी फुडें वचा आमी मागीर फाटल्यान येता जेनिफर देवाक आनी गोरवाक सोर जायना आनी आदल्यांची एक म्हणणी आसा चोडी गोरवान उलयनाकाय देवाक वायट दिसतलें कम ऑन माय फूट जॉनी तूं हे बरी कित्याक उलय जाय डेविड देवान म्हाका कुड्डो केला जायत खरो पूण हांव बेरो न्हय हांवें आयकलें तुज्या गोरकान्नीची उतरां कोण कोण बरें बरें सोंपता कोण बरो दिसता कोण बरो दिसना हें सगळें पळोवंक म्हाका देवाची निर्मण ना डेविड पळय जॉनी तूं तुका लावन घेना काय प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड मी पळय तू म्हाका समजून जेनिफर कितें जालां तूं म्हजी वस्तू कित्याक गेलोले आंटी हांव तुजी वस्तू हात लावंक ना हात लावंक ना
तुवें आत लावना जाल्यार तुज्यो वस्तू बिस्तू कित्याक घाल्यो त्यो हा उक्ते करून पळयलेले फकत उक्ते करून पळयलेले जाल्यार लिपस्टीक कोणी पिड्यार केली ही पळय म्हणजे लिपस्टीक ही कोणी केल्या रे जाल्यार पाड कोणी पाड घाला रे हे सगळे वस्तू त्यो म्हाका पाड उंचलो रे हा मेला पळय तो जेनेफर खंयच्या कारणाक लागून तूं ताच्या पायच्या नांवार काडटाय पुरो व्हडलें तोंड हा तुका चेडाक रीग ती शिकूंक कळना खंयचे कारणाक पाय दिल्या वता म्हजे वस्तू हाडून म्हाका त्रास पडल्यात आमी पयशे फारीक केल्यात तुवें गोठ्यान पयशे फारीक करूं ना तुवें पयशे फारीक करूं ना प्लीज हांव सांगता ओने आयक भुरग्यांक म्हणटात ती ल्हान आसतनाच देख शिकोवंक जाय आयक ओने ह्यो वस्तू जेनिफराच्यो किमती त्यो वस्तू सोंपेपणी मेळनात आनीक तूं ताका सांग रोयाक परत दुसरे फावट जेनिफराच्या वस्तू लागीं मेतेर जावं नाका म्हणून तुमच्या हांगासरूच चुकता ताणें कितें उलयल्यार मागीर तुमकां दुखता हांवे तूं आंटीच्या रुमान गेल्ले मरे आंटीचे वस्तू घातलेले मरे तुवें सांग उणे कितें कोत्ताय तांकां सजमना म्हण तुकाय सजमना म्हाका सगळे सजमता जॉनी आका ती मिगाल अरे म्हजे पुता केन्नाच हांवें तुका हात उखलूंक नासलो सायबीन मार हे आमकां कितें फावो केलें तुवें उणे रडो नाकाय उणे हांव जाणा तुज्या कालता कितली दूख भोगल्या ती आगे मुझे मार मुझे कानातली नान मुझे 10,000 रुपयाची कानातली नान मुझे बांगड्याची कानातली नान डेबिट खंय गेलो आता किती गाडीली पेस्टल सगळं लोक म्हाका हसतलो आता कितें जालां 10,000 रुपयाची कानातली आता लोक म्हाका पाणी घालून कशी पडटली मुझे कानातली नान आगो राव गो म्हाका आयकोनी कितें जालां तें कानातली नात तुवें कानातली तुज्या आलमारीत सारकी सोदल्यात तू आनी कितें उलय सारकी सोदले काय म्हणून हा बाबा आता येता राव तू आंटीच्या कपड्याची गेल्ले कालच्या रुमान खंय वयताय कानातले नाक लायले तुवें हा पसर उलय तू आंटीच्या रुमान गेल्लो ताका कितें विचारताय आगे सांतीनी सातीन जांक सोताय सांतीन आनी भुरग्याक विचारताय तुजी चोरी ब्रेज घालून बसता ही पळय म्हजी कानातली ही कानात तुवें कातरूंक ना तुवें काडून ही कानातली हांव तुज्या रुमान वचोंक ना तुजे कपडे तूं म्हज्या रुमान वचोंक ना जाल्यार ही म्हजी कानातली चोळोन तुज्या आलमारीन गेली हांवें काडूंक ना ती कानातली वयने तू कितें उलयता तें तरी तुका गमता वयने जोरी तर तुवें ती कानातली काडूंक ना जाल्यार जेनिफराच्या आमच्या रुमान तान ताच्या आलमारींतली तुज्या आलमारींत कशी बावले हे तू उलयताय होय वयने हांव उलयतां तुका दिसता हांवें ती चोरल्यान म्हणून वयने म्हाका तुजी लॉस दिसता आनी दुखूय भोगता जरी तर तुका ही कानातली जाय जाल्यार तुवें जेनिफरा लागीं मागोन पळयची ह्या परी चोरून व्हरपाचें न्हय तुजेर म्हजो विश्वास आसलो वयने आदी आसलो पूण आतां ना दादे हांव तुका सांगता आनी हांव एक मिनीट घरांत रावची ना आयज म्हजी 10,000ची कानातली चोरली फाल्यां म्हजी काकणां चोरतली परवा म्हजी नेकलेस चोरतली आनी देव जाणे फुडें कितें चोरतली सोबी हे चोरा मदीं हांव रावची ना हे चुकून म्हजी घरांतली भायर सोडून येता घर सोडून वचो नाका घर सोडून वचो नाका कित्याक कित्याक तुका जेवंक खावंक मेळचें ना म्हणून तुका फुडें चोरून मेळचें ना म्हणून एक मिनीट घरांत रावची ना आतांच हे वेळार घरांतली भायर सोडून येता तूं तरी ताका सजमाय वयने म्हाका आनी कितें सजमाय म्हणटा हांव तुजें आयकतलो म्हज्या बायलेचें आयकतो कोणाचें आयकतो वयने प्लीज म्हजी सँडवीच जाता म्हजी सँडवीच जाता वयने हांवेंच तें चोरल्यान हांवेंच तें कानातली चोरल्यान हांवच तें चोर हांवच हें घर सोडून येता हांवच हें घर सोडून येता तुकूय वेताय वने हांव येता जॉनी हे म्हज्या पोराक घेवन वेता आनी म्हजे हात पांय जोडून ह्या पोराक सांबाळटा तुज्या इरमान म्हज्या हाताक धरून ह्या घरान भितर काडलेले ही घराची सोड म्हणून पूण हे घर सोडून वेता एक चार म्हणून उणे तू खंय म्हूण वेतेली हांव म्हज्या भुरग्याक घेवन खंय सोरी वेतेली भीक मागून तरी काम करून ताका पयशे सांबाळते म्हजें कितें जातलें वने म्हाका सोडून वेताय म्हजें कितें जातलें हांव तुजे बरोबर येता वने जॉनी तुका सोडून वचूंक म्हाका चड दूख लागता पूण हांव कितें करूं तुज्या दोतोर भावान तुका भास दिल्या तुका संवसाराचो उजवाड दाखयतलो म्हणून तूं आमचे बरी येत जाल्यार तुका कसो संवसाराचो उजवाड दिसतलो चड बरें जातलें आसलें देवान म्हाका ह्या संवसारान निर्मुखूच नासलो जाल्यार तशें म्हणनाकाय हांव तुजे खबरी घेतली
हांव तुझे खोबरे घेतले हांव तुका सांगचे ना अरे म्हजे बाबा आमी भितर या आमचे कितें आहा तें घेवन या साहेबा सांतातून आयज तुजे परबेचो दीस आनी आमच्या घरांनी कितें घडलें मेरी हें कितें गो खूंय कितें आहा रे हें मुखार वयर दोंगर वयर चलतो फाटल्यान नाका मुखार हय हांव म्हणटा विदाउट मॅरेज हू बिल्ड दिस गॅरेज अरे हे तुका लागून जाला सगळें तुका लागून म्हाका लागून न्हय हेका लागून जाला आसता म्हाका लागून हांव कित्या बानगडे ना हांव बानगडे नाच म्हाका लागून हायला यादा हॉट तेक लागून जाला आसता तुमकां लागून जालें सगळें तुमकां लागून जाला होय होय पातो कुदाय आनी आतां नांव सांगताय तुमी हा तुम नांव सांगताय तुम दोगूय बोल जालो हे केन्ना जावपा पावचे नासलोलें तुमकां लागून हें हांवें जॅज पयचें पडलें मात हें घेवन होय मेरी एक सांगू मेरी आतां तुका कोण काजो जातो गो तुज पाय काजा जातलो हेगे पाय म्हाका पयलें कळोलें हेगे पाय सेक्सी म्हूण हांव जाणा म्हाका एक फावट आतेक कोता तो अशें कोण छान आं तुगे पाय ही पातोक करूं हांवें केन्ना चिंतूना मुगे पाय तूं बरो सेक्स प्लेयर म्हूण आतां रोट कित्याक ओय रोनाक तुगे पाय मेरी को काज जातलो मागीर मेरी तुगे माय जाली पयलीं भयण आसलो ती मागीर माय मेरी सिस्टर इंटू पाय कितें म्हणटा काजा जायना म्हणटा ओय रे केदो ना अरे तुम दोगांय मेल मुटरीच तुम दोगांय होंडांक घाल मुटरीच आम पयलीं होंडांक घाता ओय तुम दोगांय होंडांक घाता मागीर हांव काजा जाता पूण हांव कित्याक होंडांक घाता तेच पासत तें अरे तुम दोगांय न्ही म्हाका त्रासा घायलो ना आनी कित्याक आमी जाताय म्हाकोडे त्रासा आमी घाताय त्रासा घात तुका मुगे पाय आनी आमी फोंडां घाता फोंडां घात जाल्यार आमचे पाय म्हजे पाय घाल ओय फोंडां माडाचे काडयला हय काजा जायना म्हणटा काजा तुगे माय कर माय ना अरे तू म्हाका बेश्टो बेजाकू नाका तुका सांगता हांव बेश्टो मुज तोकली बेजाकू नाकाय जिवा कित बगोता मुज कुडी कित बगोता हांव जाणा हें गो आतां तूं वयता अरे हांव कारवार वयता कारवार कारवार वयता कारवार कित्याक तुम दोगूय मेल म्हूण सांगो मेले हय तकलेन बरें ना सोद म्हाका अरे हांव सांगो तुम तूं मेल म्हूण सांगो वयता मू बरें ना म्हणचें कितें तेच सांगू तुझे हें तकलेन बरें ना कितें रे म्हाका तें दिसोत मरे केस जाल काय म्हणटा गेलें आमच्या गात्यान चोयर पातोक गे पाय तो सगलें करूं अधिकार हुड्या तोय राव हांव म्हाका दुबा पोळा पायक मरे त्या फाटलीसान पाय सकाळ बारसोन वयतालो हांव पायको येतालो पाय इतू बेगीन घरान तूं कित्या बारसोता म्हाका सांगता पुता आपण हे दिसान हें घर बांदिलां तें बरें वयर पावत येयलां हें घर बांदलो काय पाय न्हू हें घर आसतलें आं आतां चोय वचून हापान करुया तेका आतां हांव म्हणटा तेका कितें करुया जाण तूं पादिकरा बरें या आनी पायक सोमतो कुमसार करुया चलया आमी जायना जा गोळा चोडया तुमकां गेले गेले ते एकदम भर जाले तू मरे अरे मेरी मुगो आत वो कंसर्न पयले कितें हा गोंया गो तू कशें हा तें चल ना ती म्हाका कशें हा ती दिसती फोना कितें बरें दड नाय कितें रे अगो हे सांग तू केन्ना काजा जालें गो काजार काल कितें म्हटलें काल काजा जालें आनी हे केन्ना जालें तर अरे काजरा पयली हें आनी मागीर काजार काय जाला काल काजा जालें पयलें हें उमाळें घे मुगो सगलें तुजें अरे उमाळ म्हणजे हे म्हणटा काल काजा जालें मागीर उपरांत हें आनी कितें आहा तें म्हाका समजना तुका हें हें सांग पळया तुजो गोरकार खंय आसता कारवार आनी मडगांव मडगांव आनी कारवार तूं आतां खंय वताय हांव कारवार वयता कारवार हय कारवार कोणागेर गोवागेर वयता गोवागेर वताय अगो तूं सांगतालें मुगो की मडगांव वचत म्हणून अरे दोग जांग रे ते एकलो मडगांव हा एकलो कारवार हा हय हय वयता हे बरें उमोवणें मुगो तुजें अरे हे कितें काजार जालें काल हे देवण पट करून भोंवता यो गो ही मडगांव आनी यो गो ही कारवार हांव म्हणटा बायलाचें कितें येयलां काय म्हणटा मेरी वो भूत म्हणून म्हाका काय समजना हांवें एक व्हडली मिस्टेक केल्या तेच्या पांयांक पळोवंक जालें तेन्ना म्हाका गमतेलें आसलें ते मेरी वो भूत म्हणून म्हजी मिस्टेक जाली काय नजो अरे अगो कितें जालें रे तू मेरी न्हू गो ओय रे हांव मेरी मरे कितें जालें अगो तू सांगतालें मग आपूण
कारवार गोवा गेलो होता म्हणून ओय रे असो नील हांव इंगाते लागी सारखे मरे सारखे लागी हो तांगे शॉर्टकट कारवार हा ओय हे सांग बया तुका भुरगे जावपाचे आले न्हय भुरगे होय भुरगे जाले डिलिव्हरी जाली गेली डिलिव्हरी झाली ओय केन्ना रे ते फास्ट सारखी कम्प्युटराइज ऑटोमॅटिक फास्ट आवय फास्ट फास्ट हे सांग बया ते भुरगे खंय हा भुरगे होय अरे भुरगे हाटल्या चलयता फुडें वयता आगे म्हणजे माय भुरगे चलोन येता अगो भुरगे जावन पावकूच आनी भुरगे चलोन येता आगे म्हणजे माय सांगपा बोगोस म्हाका काय सोच म्हणा हे मेरी वो भूत म्हणून भुरगे खंय हे म्हळ्यार भुरगे चलोन येता आगला तुझे बिलातीची खबर एक फूल गोरापले ते सोबयता पूण तो चेडो त्या चेडवाक गातकी नोदरेन पळयता हातीक मेवत पिस्तून कचऱ्यान उडयता पूण आपले भयणीक मात बऱ्या भांगारा पोरी सांबाळटा चेडून जाल्यार पासार चेडे कोता मांदार आपले भयणीक कितें म्हणत फुलोन ते येता आगार काळू काटा गिन्यानार मेळार तशें शिकणार जाणा जाया चेड्यांनी चेडवाक आसा म्हूण तांचो फुडार चेडून जाल्यार पासार चेडे कोता मांदार आपले भयणीक कितें म्हणत फुलोन ते येता आगार काळू काटा गिन्यानार नेडार तशें शिकणार जाणा जाया चेड्यांनी चेडवाक आसा म्हूण तांचो फुडार त्या दिसेक चेडूं चलोन वेताले रस्त्यान चेडे फिवण्यो घालून करताले बाबड्याक पोकमान सोबीत दिसताले आताणें घातलोलो बोल्सान हे पळोवन थोडे चेडे वायट उतरां उलयताले तोंडार चेडूं बरो रागान चलोन येले फुड्यान बोल्सांतलो वाताणेन मोज्या इश्टाक काडलो लुवान वर्दो जात आसलो तो पडून पडले दुकान हे सोंसता म्हणटाले ते हांव मोज्यात नशिबान चेडूं बरो रागान चलोन येले फुड्यान बोल्सांतलो वाताणेन मोज्या इश्टाक काडलो लुवान वर्दो जात आसलो तो पडून पडले दुकान हे सोंसता म्हणटाले ते हांव मोज्यात नशिबान चेडवाचो फुडार खरें चेड्याच्या हातान उडीन फोर्स आसा म्हूण वायट उतरां उलयता जायते जाण इनोसेंट चेडवाक बाबड्या घालता दुकान रेस्पेतान आसलेल्या चेडवाक पासून घालता काळुकान उगोन वसत तर कापूस कापशिणीचो
केन्नाच परत मेवचो ना उगडास दर्या मोज्या नेडार उदराचो बरो करूं खावण येताय फुडार तुजे भयणीचो तिवूय तुजी भयण म्हूण सोज मन तूं राग रेस्पेतीचो उबोन वचत तर कापूस कापशिणीचो केन्नाच परत मेवचो ना उगडास दर्या मोज्या नेडार उदराचो बरो करूं खावण येताय फुडार तुजे भयणीचो तिवूय तुजी भयण म्हूण सोज मन तूं राग रेस्पेतीचो खबर तुमकां सांगता म्हज्या आंकवार कोणाची एकलीच तूं हांव गाराब्यान चोड आफर बायेची रस्त्यार चलता भोंवताना मोजेर नदर चेड्याची फकत तांकां बी येता वाट लायत म्हण वस्तूंची एकलो म्हजी लायन मारूंक सोदता सोदांच म्हज्या फाटीक लागता केन्नाय पायना तो पडून गारांत घुसता डार्लिंग आय लव यू म्हणून कोल्याक म्हज्या चिमटे काडटा चेड्यांनी हात म्हाका लायलोच जीव मरगडटा एकलो म्हजी लायन मारूंक सोदता सोदांच म्हज्या फाटीक लागता केन्नाय पायना तो पडून गारांत घुसता डार्लिंग आय लव यू म्हणून कोल्याक म्हज्या चिमटे काडटा चेड्यांनी हात म्हाका लायलोच जीव मरगडटा बाय म्हणटा आयज न्हवरो तुका पडोवंक येतलो न्हवरो तुजो दोतोर बाय तुका खुशाल दवरतलो हांवें सांगलें नाका बाय तो त्रास म्हाका कोत्तलो रातचो न्हिदोंक दिवचो ना तो बिजी उरतलो दोतोर म्हाका न्हवरो नाका वेळार घरांत मेवचो ना गोमोच्या फुड्यांत ना तर रावंक जावचें ना फुटबॉल प्लेयर एक मेवला ताचे लागीं जावची ना दिसभर म्हजेर फोटो मारतलो न्हिदोंक दिवचो ना दोतोर म्हाका न्हवरो मेवला ताचे लागीं जावची ना रातभर तो बिजी उरतलो फुड्यांत मेवचो ना फुटबॉल प्लेयर एक मेवला ताचे लागीं जावची ना रातभर म्हजेर फोटो मारतलो न्हिदोंक दिवचो ना हांवें जायतें जोडून दवरला आमकां पुरो मोरोसोर कोणाक मोज लागीं काजार जावंक खोशी आसा तर एक मात सांगता कायदो म्हजो मोदीन तुजे दोर काजार जातोच फुड्यान जावं रात आनी देसूय भर हांव एकदम निर्मल चेडू बेश्टोच म्हाका दुबाव नाका दांतोर म्हजी खबर विचार गांवच्या लोकांक रेस्पेदाचें चेडू म्हणून सोगोटपा चात्ता म्हाका म्हाका दोग जाणां भुरगीं आसा दिता तुका हांव एकदम निर्मल चेडू बेश्टोच म्हाका दुबाव नाका ना तर म्हजी खबर विचार गांवच्या लोकांक रेस्पेदाचें चेडू म्हणून सोगोटपा चात्ता म्हाका एडवान्स म्हाका दोगां भुरगीं आसा दिता तुका एडवान्स म्हाका दोगां भुरगीं आसा दिता तुका जाणा एशली आयज हांव कितली खुशाल तुका हांगासर कोण खरेंच आमचो कितलो मोग कोत्ता आयचे एकदम बरें केलें म्हाका मेळूं यो देखूनच तूं म्हाका सोडून दुसऱ्या लागीं काजार जालें न्हय ती आनी खबर कित्याक काडटाय हांव काजार जालें खरी पूण तुजो मोग हांव विसरोंक ना आनी केन्नाच विसरची ना जेनिफर म्हाका चड भिरांत दिसता भिरांत दिसता
ओ तशें म्हणून नाकाय आनी भिवपाची कसलीच गरज ना म्हजो गोरकार सकाळीं भायर सरून गेलेलो तो सांजे येतलो आनी भिरान पळय आसलेली ती घरान बसना आनी तोय जाल्यार आयज शेजाऱ्यागेर बसोंक गेला म्हणटूच तूं एकलीच आसता हांगा सर जेनिफर जितलो तूं म्हजो मोग कोत्ताय तितलो हांव तुजो काळजांतान मोग कोत्ता ओ ऍशली तूं जाणोय तूं जाणाय तूं दुसऱ्या लागीं काजार जालें म्हणून हांवें तुका म्हज्या काळजांतले भायर घालूंक ना आय लव यू डार्लिंग ओ आय लव यू ऍशली म्हज्या जिवितांतले सगळें सूख हांव तुकाच दितेली तूं कांयच भियेना काय हा होय तुवें भियेवपाची कसलीच गरज ना कोण आयला जेनिफर म्हजो आमी ना 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 म्हजो आमी न्हू पापाचो आमी आयला कंपनीचो पार्टनर आयला पापाचो आमी गायला होय आनी कसले सूख व्हरोंक आयला सूख तू खरेंच सांगताय पापाचो आमी गायला म्हूण जॉनी कुड्डो म्हूण म्हाका ना फटयताय ना जॉनी देवाचे पापाचो आमी तो कितें बिझनेस मॅटराक लागून आयलो तेका बस म्हणा जेनिफर हांवें सगलें आयकलां तुमी दोगांय उलयता आसतना आनी डेविडाक येवन दी ताका कितें सांगूं तें हांव सांगतलो पापाचे फ्रेंड येता वो कोण तुका मेळोंक येता पळय ते अरे तू बेश्टेच दुबावताय तो खरेंच पापाचो आमी म्हजो कोण न्हू तो आतां वयतलो तूं वताय न्हय हा बरे भाशेन न्ही वचा मागीर पापा येतकूच तुका फोन करून आपोवंक धाडटा बरें तर बरे भाशेन वचा शी 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 आतां कितें जातलें एक्चुली हे देंवचारान आमची खबर आयकली आतां डेविडाक सांगून जाल्यार हांव नको डेविड म्हाका जितो मारतलो हे सगळें ते बोंडाक लागून जालां हे सगळें ते दोदील्या बोंडाक लागून जालां बॉन्ड मिस्टर बॉन्ड यस या अरे हे तू कितें करता रे हांगा रे तो हांगा रे तो अरे तू काय भायर कित्याक दवरलो तुका कितें विचारता वय विचारता तू काय भायर कित्याक दवरलो रे भायर दवरलो म्हाका तूं राखण करूं आनी कोणी येयल्यार म्हाका सांग म्हणून मरे जाल्यार कुड्ड घरान येता म्हणून तुवें म्हाका सांगूं ना कित्याक आगो कूट घरा येयल्यार तुका कितें सांगपा जाय कूट घरा येयल्यार तेका बळ्याक कितें दिसती पडटा तुमी सर्कस नाचता तेन्ना कुड्या दिसती पडटा सारको युजलेस मनीस आतां आमचें कितें जातलें कशी तरी आयडिया करची पडटली हांवें गुड आयडिया व्हेरी गुड बॉन्ड हांगा ये पळय हांव तुका 500 रुपया दिता हा बक्षीस काय दवर तुका बरें थँक्यू प्रेझेंट काय दवर पूण कितें करूं जाणा मरे तो पळय कुड्डो भितर बसला तो घरानच आसता खंय भोंवंक वचना देखून तूं तेजेशी वच आनी ताका सांग जॉनी तो सदांच घरान बसून रावता तुका वाज येना तुका आपूण पासोय वता म्हणून गार्डनान वता म्हणून गार्डनान ताका व्हरना काय गार्डनान वता म्हणून सांग ताका मरे दोंगरार व्हर दोंगरार सोड आनी घरा ये त्या गार्डन वत म्हूण सांग गार्डना वनासतो दोंगरार व्हर दोंगरार सोडून घारी एक्झॅक्टली राब गो ते जॉनी गार्डन वत म्हूण सांगून दोंगरा सोडपाक जॉनी मुळो कितें माजरा पिल्लो आतां कोणी जावं तुका कित्याक पडला रे कोणी जावं मनशा दोंगराचे वचून सोडल्या काय ना कितें आतां काय जायना मनशा दोंगराचे सोडल्या काय ना काय जायना ते जाता कोण सोडा या हू तुका सांगा तें काम करूया रे घे पयशे दिल्या बरोबर कामां करी नाय थँक्यू बापाने पगार गायल्या जायत तेम जालो थँक्यू आमचे जालो सोड तो बरें जालें आतां कसली घेवपाची गरज ना आशिल्ली तू काय जास्ती काडली ना काय सगळें टाकटीक जातलें जॉनी बाप यो बाबा यो चल जॉनी बाप तुका बाळ्या घरान बसून सारकी उपमण येत आसतली तेका लागून आज हांव कितें कोता तूं केसो गार्डनांतल्यान रावंड मनाटा चल म्हजे बारा गार्डना यो चल तुजो वेळ ओगळान म्हाका गार्डनान वताय ना जॉनी बाप म्हाका वेळ म्हणटरी हांव सारको फ्री आहा तेका लागून हांवें चिंतिलां एक तुका एक थोडी पासय येवन हाडपाक चल म्हजे बारा पळय हांव तुका गार्डनान हाडटा यो जॉनी बाबा यो एशी यो हाडोशी यो जॉनी बाब यो एक पोनवत गेली जेनिफर आयज म्हाका गोमले तूं कितलें दारून पळयते हांव नोको आसलो तुज्या ओड्ड्यान काळीज आसा तें एका फातरा सारकें म्हणून इतलो एक निबोर काळजाचो मनीस पासून अशें करचो नासलो पूण तुवें एक वस्तोरी जावन अशें केलें तू कितें उलयताय हे सगळें हांवें आमकां लागून केलां जेनिफर
तुका कशें फुटवले एका कुड्ड्याक दोंगरार व्हरून सोड म्हणून सांगो. पूण ऍश्ली जालेन्या आमच्या मोगाक लागून केला, तुका लागून केला. होय तुवें सगलें केला ते म्हाका लागून. फाल्यां म्हाकाय तेच कोत्तले आनी कोणाकूय दुसऱ्याक लागून. तू जावन आसा एक घातकी वस्तोरी. मिस्टर ऍश्ली तोंड सामान उलय. तू म्हाका घातकी म्हणटा? म्हजे पायचे दुडांचे तू आसाय आनी तू म्हाका घातकी म्हणटाय? तुजी जीवाक कितें समजताय? हा जेनिफर तुजी जीभ चोड चलता. म्हजी जीभ चलता? तू कितें कोत्तलो रे म्हाका? अरे चल फॉरगेट इट. कितें कोत्तलो? होय कितें तुका दाखोवंक जाय कितें कोत्तलो म्हाका? हा म्हज्या लागीं तुज्यो सगल्यो चिट्यो आसात आनी जोरी तर हांवें तुज्या घरकाराक दाखयले जाल्यार तुजे लागीं म्हज्यो चिट्यो आसा? अरे तू जो आसतो लो बोर्ड म्हाका कित्याक जाय रे? म्हजो घरकार म्हाका आसा आनी तू म्हाका ती चिट्यो दाखोवच्या आदी हांवें तुका एक प्रेझेंट दवरला तो तू पळय. आतांच घेवन येता. मिस्टर ऍश्ली तू ह्या मनशाक वळखताय? आता काम पळय कित्याक? आता तुका जीप ना उलोव? ऍश्ली तुवें ह्या मनशाचो खून केला आनी पुलीस तुका आयज पासून सोदता. तुजो रिपोर्ट पुलीस स्टेशनार दिवन हांव आतां आयल्या. तुका हांव सासणाक पुलीस स्टेशनार बंद करून केन्नाच भायर सरचो ना आनी तुज्या भितर कांय ऑगडांक जावचें ना. तू म्हाका कांय करूंक पावचो ना. आयज जाल्यार सोड म्हाका. सोड म्हाका. सोड म्हाका. आनी तू म्हाका कितें कोत्तोलें? सोड म्हाका. कितें कोत्तोलें? यो जनी बाब यो. आमी गार्डन पावल चोय. कितलो ब्युटिफूल गार्डन तें चोय. एसो गार्डन आनी आख्खे इंडियन जनी बाब चोय. सारकें बेस्ट गार्डन सारकें. तुका सारको बेस्ट गार्डन हाडला सारकोच. हिंग बस आनी तुका टायम पास कर. बस बस हांव जनी बाब बस. बस 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 बाबा बस. काय बरें गार्डन चोय. तुगे हे भाशेन टायम पास घराको जायना म्हूण तुका गार्डन हाडला. पूण बोंड तू म्हाका सांगतालो न्हू रे गार्डनान वता म्हणून. हय बाबा पूण हांगा कोणाचोच आवाज जायना रे. ना ना हिंग आवाज येना म्हणजे कितें जालां? हे गांवचो सगळो लोक मोनो कोणाकोळ उलोवपा जायना. चोय जनी बाब हे गार्डनान चोय हीच धाकलीशी भुरगीं चोय कितको हेटाय आनी तेंकोन चोय काय बरें भुरगीं आनी जागे चेडे मोग कोताय चोय. सगळे एकमेकाक उलोवन टायम पास कोताय. आवयस तुका चोय न्ही ती हांसताय चोय. चेडवांचो कितको हांसताय ती. तू चोवपा बरो दिसत म्हणटाय चोय. आवय एकाच्यान चोय कितको सारकें लागीं तुका चोयत तें चोय. आं सायबा हो मुझे केसो गोतेला ये 5 रुपया लागून हांव एक होटमान गार्डन हाड म्हणून सांग रान हाडला. पूण हांव नको आतां कित कोतो तो. आवयस हे थें चेडवा चोय कितको तुकाच चोय होकाण कोत तें चोय. चोय हांव हे तें चड चोय हांव तेकेन केस दिन गेला. चोय जनी बाब तुजें होकाण कोताय ती कोताय वयल्यान तूं केन केस दिन गेल चोय. आं तुमकां जात कितें गो तुमकां? आं तो एक गार्डना बाळ बसवला घराक उगत ना म्हूण तुम कितें काय म्हणून तेका तिडा न्हिताय. हे तें चड हांव तेका नात तकले हातल्यान गेला. तुमकां जात कितें? आं तो बाळ एक बसलो आहा एकल्या येता किस घेता एकल्या येता तेजे तकले हात लायता. हांव हे आनी हेंचो केन्ना हातल्यान गेला. तुमकां जात कितें तुमी मोद माला? आं तेका बाळ्या कित्याक सतायताय? जनी बाब हांव नाक साहेब आतां कितें कोतो तो हे 5 रुपया झोक मारे आसलोली तेका घेवन हिंगेल हारा. आतां आनी कांय ना तेका हांव आयडियार काडटलो. हे जनी बाब हिंगा बस हांव तुका आयस्क्रीम कोले रोडटा मरे. ना ना ते मोद माल त्या कोल्या उठले आसतले पाळपणे न्हिदपण आसता. तुका आयस्क्रीम हाडून गेल्लो पूण तूं ह्या आटी उठत तो चोयना धांवन पती येयलो. हे गार्डन जनी बाब गार्डन. बोंड हांव जाणा रे तुवें म्हाका रानान सोडूंक हाडलंय म्हणून. तूं आनी जेनिफर उलयतना हांवें सगळें भितर रावन आयकलां. जनी बाब तूं जाणा हांवें तुका रानां हाड म्हणून. होय आनी तुवें हांव आनी जेनिफर बाय उलयता आसतना तुवें सगळें आयकलां. होय बोंड. आनी तूं इतलें तें आयकोन वयल्यान जाण जायन तूं म्हज्या बारा हिंग रानां कितें म्हणून येयलो? बोंड जोरी तर हांव तुजो भाव जालोलो जाल्यार असोच तूं म्हाका हाडून रानान सोडटलो आसलोय. जनी बाब अरेंज जनी बाब
ये झक मारालो 5 रुपयांचे हाच्या पाव नाकालो ओ केसो होगोत मुझे येल काय मुठाव या 5 रुपया लागो आताच ही सगळी उतरा म्हाका कोण भावालो जरा तू हे भाशेन कोता आलो विस मुझे काय जातो की मरे साहेबा जॉनी बाब तुका हे भाशेन जॉनी बाब राना आनी सोळपा न्हू पुण्या सोळपा आनी जायत्या जाणांचे हात आहे जॉनी बाब बॉन्ड तू रोडटाय ओय बाबा हे भाशे हांव पयले पाट मुगे लायफान रोटा मुगे 3 जाण पाय मेले पूण हांव केन्ना रडो ना पूण आज रोटा रोडा नाकाय कित्याक चूक सगळ्याक लागीन जाता ओय बाबा पूण हांवें जाण जाण चूक केली म्हाका रडो येता पूण बाबा चोय तेम तुका सोडूं लायलो म्हूण हांव ते 5 रुपया अशें तुका सोडपा ना तुका वता आनी तुका बरो सुवातेचेर दोता तुका हिंग दवरपा ना बाबा रानां दोना यो यो बाबा वता रे तूं तुका हांव बरी कळ्ळें वता तूं यो म्हजे बरा यो तुका हांव हेर लुगरा दोना त्या कॉल मेळ्ळी रात यो बाबा यो यो चोय तेम तुका हाऱ्या रानां सोड मुळो म्हूण हांवें तुका रानां सोडना पूण हांव कुशेसाचो दोयाळ काळजा म्हूण तुका हांव पत घेवन येयलां ताराबाई तेका बाळ्या रानां सोडून लायलो पूण हांवें तेका ते बाय सोणाचो बरी भाशा हांव घेवन येयलां तुका चड आनी चड देव बरें करूं हय हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें डेविड आमचो अशें करूत म्हणून डेविड बाय हे कामा डेविडाक कांय खबर ना न्ही म्हूण तूं जाणा डेविडा ही खबर देखून ना आनी तेका हे भाशेन सोडून लायलो म्हूण तेका कांयच खबर ना तूं जाणा हें सगळें कोणी केलें तें कोणें केलां तो देंवचार आहा तो देंवचार वळी काना तूं घात तो तें जेनिफर जेनिफर पूण ताणें अशें कित्याक केलें काय म्हणटा एश कित्याक केलें एश करपाक कारण आहा त्या घरांत तो डेविड बाब नासतो ना तेका मेळो आनी एकलो थिंग खूब भायर येतालो आनी ती सगळीं ते दीस रात सर्कस नाचता ती जॉनी बाब चोयत म्हूण तेंका आडखळ जाताली एक दीस जॉनी बाब थिंग पावलो म्हूण तेणकाण तेका सोमतो मागोवन रानां सोडून लायलो हितून डेविड बाबा कसलो गुन्यांव ना हें सगळें केलें तें तो लुसिफर आहा तेणें चोय हें काम करूं हांव एश को मुखार सरपा न्हू म्हूण तेणें म्हाका 500 रुपया दिवन म्हाका सारकी पयशे आस दाखयली तेका लागून बाबा हे शिरपा पयशे म्हाका नाकाय ह्या पयशांचे पेसांव आहाय तेका लागून बाबा हे पयशे तूं तुका दवर तुका देस पेसा दवर बाबा गे हांव तुकाच दवर रे ते ना बाबा ना तुका दवर दवर रे तुका दवर हांवें दवरल्या बरें ते तेका घेवन यो तूं मागीर चल उनी आमी घरा या तो कसो आसा तुमी हांगा कितें करतात कोण फ्रांसीस आनी तुमी कशी आसात फ्रांसीस चले तूं केन्ना आयलोय हांव आतां थंयच आसा तुमी कशी आसा तुमी आमी बरी आसा तूं हाय गेला बरो हय तूं घरा पावना अजून ना न्ही हांव आतां थंयच आसा आनी जेन्ना हांव मोटरान येतालो तेन्ना म्हजी नदर तुमचेर पडली आनी तुमकां हांगा पळोवन हांव टॅक्सी थंयच थांबोवन हांगा येयलां बरें जालें चल आतां घरा वच तूं घरा वच आनी तुमी खंय येतात आमी वता आमकां देव वता पळय थंयसर कितें न्ही देव वता थंयसर वय जने तूं तरी म्हाका सांग न्ही उनी जें कितें उलयता तें हांव कांयच सोजमोग ना फ्रांसीस तुका आनी कितें सांगो चल पयलो घरा वच सगळें कळटलें ना हांव एकलो घरा वचचो ना तुमी म्हज्या सांगाता घेवंक जाय जें कितें उलयता तें हांव कांयच सोजमोग ना फ्रांसीस तुका आनी कितें सांगो चल पयलो घरा वच सगळें कळटलें ना हांव एकलो घरा वचचो ना तुमी म्हज्या सांगाता घेवंक जाय आनी खंय आमचो रोय कसो आसा रोय आसा बरो आनी तो खंय आसा न्ही तो त्या घरान हांव थंयसर काम करता न्ही थंयसर त्या घरान वय हांव नोकरी करता थंयसर आनी तूं थंय काम करता वय हे हांव कितें आयकता कोणी चल चल तूं वच आनी रोय घेवन यो त्या म्हणून सरशांनी घेवन हांव येता चलात तुमी म्हज्या बरोबर या साहेबा चड लागता पयशे मेळटा तेन्ना बरें दिसता अगो मेरी कित रे हे कितें कोण लेवजाप खंय हे कितें गो अरे हें वचाप मुठाई हें केन्ना चोयल्लें ना कित रे तुवें अगो आतां तुजी डिलिव्हरी जावंक ना गो वय रे जालो रे मागीर चालू अरे ते चालू काय खबर ना तू काय खबर ना ती अगो तू कितें सांगू सोदता म्हाका कांय समजना तुजें अरे फास्ट प्रोडक्शन तें कंप्युटर बसयला फास्ट वजाप दिसता म्हाका मगो दिसपाचें हे अगो तू आतां मेवल 2-4 दिसांक ना मगो वय रे म्हाका तुजें कांय समजना हे मेरी वो ना सांग जाल्यार कांय समजना म्हाका गोनान पडलो हा गोनान पडलो हें द्या बेसांव सदां काय हेजी बरें जावं आतां हिंग चले गो तूं हांव वयता चल्ले वय हाय मेरी खुश हे कितें जालें गो मारे न्हू तें
फोंड मार अगो ये कितें अरे फोंड मारन उठाय रे ते गोल नाही सोली किती हांव जाणा म्हाका समजील ते फोंड मार तेचेरी आत्ता म्हाका गोमले उठ रे तुझे दोन जाण गो म्हणटा पळय ते ये म्हणून आठ कॉल मरे तुका रा ए कितें पळयतात पोवन भोंवतात किती जाल तुगेले तुमकां दोगांय करताना बोन कोत्ता कित्याक बंद तुमकां एक बाय जाय दोगांयकूय आंकवार चेडू मरे साहेब आंकवार चेडू ह्या आंकवार चेडवाची तुम्ही मोरे दिपाटात तुमकां करताना बोन कोत्ता तो तुमकां दोगांयकू तुकी राव ताका बंद कर ताका बंद करच्या आधी हांव पयलीं तुका बूत शिकयता तू हांवें तुका वळखूंक ना पयलो साहेब आडेचो पुलीस जावन तू लोकां लागचे दुडू घेता आडेचो आरोप जावन तू लोकांक नागयता आडेचो जादूकार जावन तू सगळी पडे आम नावले साहेब कितें करूं अंगडे काड खोमीस काड बेगीन ताबडतोब काड लोकांमध्ये काय तू लोजन कित्याक काडटा लोजन ते मागीर तुका काडू तू म्हणटा साहेब आनी तुमी रे आनी तुमी रे वडको घेवन कितले पयशे कमयल्यात साहेब येते तो गुई जाणा फोंडा पडलो कितले कमयल्यात तू बेगीन काड टायट एज मोड्यार गायले सगळे आम कित्या नाही आम कित्या बरें तुम्ही दाम प्रोन करीत जाल्यार फार मातलो फार्मानाक फारा फारा पिताय बोम जाल्यार बोम घाल पूण फार्मानाक तशें जाल्यार पुलीस जावंक जाय पुलीस जावंक जाय कितें जाला साहेब मुंडूक माता रे तुज्यान चड रावंक जायना केसो दिसता दादा चोयलो ना ते साहेब मुंडूक माता कोणूच जावचो ना हांव सांगता तेन्ना चुकले वतले मोर्याद पडी कितें मोर्यादी आतां नाका बोंब कितें रे मगे पायगे बानगोडी भुरगे जावपाचे आसा ते हातून कितें आसा सोरो तो सोरो तूं खंय मारताले कारवार आनी मुज पायचे बोगलाण घाता पायचे पोटाक सोरो बांदून तूं गोंयचो सोरो कारवार पावयता कर्नाटकाक दारू वस्तोरी आनी म्हाका सांगता भुरगें जावपाचें आसा म्हूण साहेब येता काडले साहेब सगळे या पळय ती व्हडली जीप आसा ती पयली पळोवंक ना तुमी देखून हांव सांगता हातीन घे जीपीन वचपाक जावं साहेबा पयले पाट जीपीन बसता Come on, line up. All of you, line up. Hands up. Attention. Left, right, quick that. Left, right, left, बस जेनिफर मोडणे आसा दिलेल्या मापान घेवचे म्हणून आयज हे सगळे गोळोक तू कारण हे सगळे तुका लागून घडला आनी कितल्यान कांयच जावंक ना तुजे भायले सगळे वायट करतुपा उजवाडा लायल्यात आणखी सगळे वायट करतुपा तुझ्या तोंडार मारून खावा येला मुनी जॉनी तुम्ही सगळे भितर यात आयज मला सांगा जावंक जाय तुवें आमच्या इरमान काडलेलें रीण कितलें फारीक केलां पळय तें आनी दुसरें म्हटल्यार तुवें भास दिल्ली हे आमच्या भावाचें ऑपरेशन करून तो उजवाड दाखयतलो म्हणून जाल्यार सांग ताच्या ऑपरेशना खातीर तुवें कितले दुडू मोडल्यात ते सगळे हांव फारीक करता आनी जेनिफर तूं म्हाका सांग हे म्हज्या हुनेन तुजें कितलें भांगर चल्लां ओने म्हाका गुन्हा मुगोस माफ करून हांव चुकलो हे सगळें हांवें जेनिफराचे आयकून केलां सगळो लोक चुकता देव तुका बक्षू ओने म्हाका उगडास आसा तुज्या उतरांचो ज्या दिसाक हांव जेनिफराक घेवन ह्या घरान भितर सरलोलो तेन्ना तुवें जेनिफराक सांगलेलें की एका कुटुंबाच्या सुखाची चावी जावन आसा म्हणून वस्तोरी आयज तुज्या लागीं गुन्यांव बोगसणे मागोवंक पासून ताका ताज्या लागीं जायना विचार
विचार ताका वचनगी उलयना जेनिफर म्हाका उलय म्हण नाही जेनिफर उलयना वचनगी उलय कोणच्या तोंडान त्या गुन्या बोगसडे मागतले आज ताका उलोवंक ताची जीभ ना कितें जेनिफरागे जीप कातलो तो लेसली जीप होय इतले न्हू तुगे देखून घरकारा हुन केलतो ते लेसलीन होय आणि तो हुन ते लेसलीन एकल्यान केलो ना तितू हुंय एगे पापालो कारवालो गे आता हा तेका लागून पुलिसेन तेंक दोगांय गोवन बंद उडयले कितें होय आयकोना वनी हे जेनिफर त्या लेस्लीच्या खोट्या विसाक बोलोवन ताणें हें सगळें करून घेतलां आज त्या दोदीरान ताची जीप कातरल्या एक तरी उतर उलय जेनिफर एक तरी उतर उलय ओले खरेंच तुवें ताका ती उतरां सांगलेलीं कुटुंबाच्या सुखाची चावी जावन आसा म्हणून वस्तोरी फस्काच्या काडयेच्या पोतान लायलेलो उजो पालोवंक जाता पूण वस्तोरेच्या जिबेच्या पोतान लायलेलो उजो पालोवंक जायना सदांच वस्तोरेन घराचें समाधान आनी शांती राखतले जाल्यार सांबाळूंक जाय आपली जीब वाट लायता बऱ्या घोराब्याची निसंटोन कोता मनशा कुळाची केन्ना नैतिका पातयोची दिसली जावन आसा एक नश्टी जीब मनशाची दिसली जावन आसा एक नश्टी जीब मनशाची